हाय हॅलो नमस्कार. तुम्ही पळयतात गोवा टॉक्स विथ साईदत्त कामत ऑन RDX गोवा. आणि सद्याक आमी वचपाक भायर सरल्यात काणकोण, कारण ZP इलेक्शन 2025 सामकें लागीं पावलां. आनी जशें तुमकां खबर आसतलेंच, जरी काणकोण ही म्युनिसिपालिटी एरिया जाली तरी सुद्दां तुम्ही पणजेचे आमचे एपिसोड पळयले आसतले, फोंडेचे पळयले आसतले आनी बाकी हेर कडचे जावं ते म्हापशें आसतले. तुम्ही एक गजाल लक्षात दवरपाक जाय की आमी फक्त पंचायत क्षेत्रांतूच वचनात, तर मेन जे बाजार आसात, ज्या कडेन लोक येतात सरभोंवतणच्या वाठारांतले, तांचे कडेन वचूनय आमी त्या शारांनी उलयतात. आनी म्हणूनच आज आमकां पळोवपाक जाय की काणकोण कितें उलयता, लोक कितें उलयतात. आनी वाटेर जर समजा आमकां कोणी उमेदवार मेळ्ळे किंवा जर खंयच्या पक्षाचे लिडर मेळ्ळे जाल्यार तांचे कडल्यान आमी जाणून घेतले तांचे विचार ह्या ZP इलेक्शन 2025 लेट्स गो. चल तर पळोवया. आतां गाडी रोखडीच काणकोण पावतली आनी लोकय बी आमकां इल्ले कोण मेळपाक लागतले. एक जो पळय बोवाळ बस स्टँडार जाता तो म्हणजे बसवाल्यालो. सद्याक बसवाल्यालो काय बोवाळ आयकुपाक येना, पूण दुसरो बोवाळ जो पळय आसता तो ज्यांची बस स्टँडार दुकानां आसात तांगेलो. पात्रांव, ZP इलेक्शन सामकें लागीं पावलां. 20 तारखेक गोंय मतदान करता. कितें तुमकां दिसता ZP इलेक्शनाचेर कितें बोवाळ आसा? कारण काणकोण जरी म्युनिसिपालिटी एरिया जाली तरी सुद्दां हांगा ज्यो पळय सरावंडींग ज्यो पंचायत आसात ते सगळे लोक काणकोण बाजाराक येतात, काणकोण बशींनी ट्रॅव्हल करतात. कितें आयकुपाक येता तुमकां? सगळे आता इलेक्शन आहा इतले म्हणटात गपचूप मतदान. गपचूप मतदान. गपचूप मतदान. कित्याक गपचूप मतदान? कोण उलयनासतना मतदान कित्याक करता? तांगे लोकांक कितें आहा, कोणाक जाल्यार हाडपाचो. सगळ्यां नाचता न्ही एक बरोबर. सगळे नाचता. सगळ्यांना नाच रे मोरा. नाच रे मोरा. आयल तो आपल्यालो. आयल तो आपल्यालो. हां, आयल तो आपल्यालो. आयलो तो आपल्यालो. हें कशें जालें जाणा, IPL जेन्ना फर्स्ट स्टार्टिंगाक स्टार्ट जाल्लें पळय, तेन्ना खंयची टिमी सपोर्ट करप तो कळनाशिल्लो. कित्याक गोंयची टीम नाशिल्ली, जी जिखता ती टीम मुगेली. म्हणजे सगळे जाण फर्स्ट IPL जातकीर आपल्याली टीम राजस्थान रॉयल्स म्हणपाक लागले. तशें म्हाका दिसता आतां हो पात्रांव सांगपाक सोदता, तो जिखता तो मुगेलो. हांवें जिखता त्याच कॅन्डिडेटाक मत मारिल्लें आनी जिखता ताच्याच फाटल्यान आपूण रावतलो. कितेंय करात, फुडल्या 20 तारखेक मतदान करपाक विसरनाकात. कशें आसा तुमी? कितें म्हणा? हांव कितें म्हणटलो, हांव तुमकां विचारता. कशें आसा? बरें आसा मगे. तूं कशें आसा? बरें ना? ती बरी आसा, तूं बरें ना म्हणटा. म्हणल्यार अशें हात पांय येवन येवन सांगलें जावं कशें करून धरूं जायना तशें बरें ना म्हणून सांग आवळून येता. हां, अशें बरें. आनी लफडें मरे. बरें. बरें. तुमी खंयची? आमी गोकळ्ळें. हां, 20 तारखेक कितें? मतदान 20 तारखेक मतदान. बरें, आतां कितें करपाचें मतदाना दिसाक? कितें मत घालपाचें. मत घालपाचें. कितें करपाचें? कोणाक घालपाचीं मतां? कोणाक घात म्हूण कितें सांगू तुका? पयलीं आमच्यान सांगूंक जायना. पयलीं आमच्यान सांगपा जायना. पयलीं कोण सांगना? ना पयलीं अशें कोणूच तुका? सांगना. कोण सांगना? कोणाक जाल्यार घालपाक न्हू हय, पूण तुमची कामां जाता? आमच्या कामां न्ही जाता. म्हाका सद्या आतां पयशे मेळना. मागीर कितें करया म्हणटा. हां आनी मागीर जालें गेल्यार 3 वर्सां जालीं. हां म्हणल्यार अजून म्हाका पयशे ना. हां. हय. मागीर काम जाता म्हूण कशें सांगू? ताचे खातीर आतां जो पळय जिल्ला पंचायतीक जो कोण पळय ZP मेंबर तुमचो पळय निवडून येवपा आसा पंचायतीक न्ही, ताका तुमी घट धरात. ताका सांगात वचून की बाबा ही कामां आमची जायना, कळ्ळें न्ही. तो आमदाराक सांगतलो आनी तुमची कामां जातलीं. येत बसून बी न्हू मरे. हां, येत बसून न्हू मरे. आतां तो येत बसून आनी फाल्यां मागीर आमकां जाप दिलो बरो जालो. दितो मरे. तें आपल्याच्यान सांगूं जाता काय म्हणटलो. ती म्हणटा पयलीं तो जाप दिता, निवडून येतकीर मागीर तो जाप दितलो मरे म्हूण ती म्हाका विचारता. तूं भिनाका. तो जर जाप दिना हांवें तुका जाप दिवपाक आनी मागीर हांव ताका विचारता कित्याक जाप दिना ती. तर तुम्ही पळयतात गोवा टॉक्स विथ साईदत्त कामत ऑन RDX गोवा. आणि आज आमी काणकोण आयले कडेन सद्याक आमी पाविल्ले आसात मेळपाक काणकोणचे आमदार तशेंच मिनिस्टर श्री रमेश तवडकर हांकां. सर, कसो चल्ला ZP इलेक्शनाचो प्रचार? ZP इलेक्शनाचो असो प्रचार अशें न्ही. आमचे कंटिन्युअस एक ऑर्गनायझर सेट आमी दर म्हयन्याक आमचो एक रिवायज करता. आनी आत्तां इलेक्शन म्हणून थोडीशी स्पीड. आनी ताचे फाटलें लॉजीक अशें की 2022 जेन्ना हांव जेन्ना इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलें त्या वेळाचेर अनेक विरोधक ते म्हणटाले प्रेसिडेंट 30% घेवन हांव आमदार जाला अशें जे आमकां हिणयताले लोक. आनी त्यामुळे हांवें पयलेंच काणकोण विजन मिशन ह्या कन्सेप्टा अंडर जें आसा की बरेचशेच इजराबर आशिल्ले, बरेचशेच कार्यकर्ते विजयाबर आशिल्ले, हांकां सगळ्यांक जे आसा न्ही लागीं घेतलें आनी काणकोण विजन आनी मिशन डेव्हलपमेंटाचो विशय हांवें फुडें व्हेलो. आनी ते म्हणटा सगळे कार्यकर्ते आमचे कडेन सेट जाले. आनी ते सेट जाले तेका एक आमगे पयलो की फाटले लोकसभा इलेक्शन पयलें तुमी सगळ्यो पार्टी एकठांय आयल्यो आनी एकठांय घेवन ताणें इलेक्शन लडयल्लें आनी आमच्या अगेन्स्ट ताणें एक बरी फायट मारली. पूण म्हाका काणकोण मतदारसंघाचो ताजो कांय परिणाम जालो ना अशें त्या वेळाचेर.
आनी जवळ जवळ 6,000 पेक्षा चड लीड जी आसा न्ही त्या वेळाचेर हांव घेतली. म्हणजे ताजीच म्हाका खात्री पडली की बाकी गोंयांक सगळे कडेन फरक पडलो म्हणजे सावथाक तरी, पूण म्हाका काणकोण म्हाका ताचो फरक पडूंक ना. आतां तीच हें आसा न्ही तो ट्रेंड जो आसा न्ही तो कायम सगळें सांबाळपाच्या दृश्टिकोनांत आमी दर म्हयन्याक आमच्यो एक्टिविटीज सतत चालूच आसता. आनी आतां जर जिल्हा पंचायत इलेक्शन म्हणजे आसा आमचो कॅन्डिडेट जो आसा ज्या तरेन आमी भारतीय जनता पार्टीन जो पैंगीण मतदारसंघ कॅन्डिडेट दिला तो सामाजीक क्षेत्रांत आनी तो स्वताक बिझनेसमॅन म्हणजे खंयच्याच अडलेल्या पडलेल्या नडलेल्या सगळ्या लोकांक मदत करपी अशी ताची ख्याती आसा. आनी त्यामुळे तो पैंगीण लोलयें तरी परिचीत आसा सारको. आनी ताजो ताका ताजे त्या गुडवील आसा न्ही ताजो बेनिफीट आसाच. आनी त्या बरोबर हांवें जें लायिल्लें संघटन जें आसा की सगळ्या लोकांक घेवन जें आसा न्ही ताजोय परिणाम आसा. आनी त्यामुळे झेडपी इलेक्शनाक आमकां तसो म्हणजे प्रचाराच्या दृश्टिकोनांतल्यान खूब मोठो फरक पडटा अशें ना. कार्यकर्ते ऑन फील्ड जे आसा न्ही एक्टीव आसात. म्हणजे तुम्ही म्हणटात की जो पळय स्थानिक आमदार आसा ताचें काम म्हत्वाचें आनी स्थानिक आमदाराचे जे कार्यकर्ते जे पळय कितें काम करतात ताचेर ऑलरेडी झेडपी इलेक्शन जे कितें आसा तें लोक करून दवरतात. प्रचार इज जस्ट एक बारीक एक ताका एक अवेरनेस अशें खंय तरी एक असो बोवाळ जाला की पैंगीण पंचायतीक तुमचे जे बिपीन प्रभुगांवकर आशिल्ले ते फुटले आनी तुमी तिकेट दुसऱ्याक दिल्या. हे कित्याक लागून असो आवाज एक खरें म्हळ्यार हांव ताचेर उलयनाशिल्लो पूण आतां तुवें विचारलें आतां बिपीन प्रभुगांवकर हो म्हणजे केन्ना आसा केन्ना आशिल्लो. आत्तां ताजी बायल म्हज्या मिसेसी बरोबर आसा न्ही पंचायती आसा म्हणटा म्हजे बरोबर आसा. ताजे पयलें भारतीय जनता पार्टी म्हणून जो आसा तो म्हजे कडेन तसो केन्ना ताजे बापूय आशिल्लो आमचो. ताजो बापाय आमी 2007-2005 ह्या वेळाचेर ताज्या बापायन आमचे बरोबर काम केल्लें आसा. पण बिपीन तसो म्हजे बरोबर ना. बिपीन तसो विजय पेकवताचो कार्यकर्तो. त्यामुळे सतत ती ओट आनी सतत ते ताजे बरोबर अशे लोक आसा ते म्हजे विरोधांकच वोटींग करणारे. त्यामुळे बिपिनाचें हांव खूब कितें उलयना कारण तो कितें उलोवंक दी पण म्हाका म्हजी रियलिटी खबर आसली. त्यामुळे हो असो तुमी हें करचें न्ही म्हणजे एज अ मोठो BJPचो कार्यकर्तो गेलो अशें म्हणून तातूंत फरक पडटलो काय ना. रियलिटी 2022 हांव जिखला. 2017 हांव हरला पूण म्हजे बरोबर बिपीन नाशिल्लोच न्ही. म्हणजे तुम्ही म्हणटा की दॅट इज कम्प्लिटली अ सेपरेट टॉपिक. सेपरेट उलोवपाची गरज ना. हांव विशय करत ना. तुम्ही फक्त आमदार न्ही तर तुम्ही मंत्री. तुम्ही 2022 जेन्ना जिखून आयले तेन्ना तुम्ही सभापती आशिल्ले. मागीर तुमकां मंत्रीपद मेळ्ळें. हो जो पळय प्रवास आसा हाजे बी तुमकां दिसता की झेडपी इलेक्शनाचेर कितें हाजी एक वेगळी एक लोक कितें तरी पळोवपाचे आसात वेगळे नजरेन बी तशें कितें ना म्हजे कडेन कशें हांव सतत एक म्हणटा म्हजे कडेन जी गजाल मेळ्ळी ताचें सोने करप. म्हणजे हांव केन्ना म्हणटा माती दिल्यार हांव ताचें भांगर करतलो अशें म्हणजे अर्थच असो. पण जवळ कितेंय दी ताजे पूर्णपणे 100% न्याय दिवन त्या काम करप. आनी संपूर्ण 3.5 वर्सां हांवें सभापतीन काम केलें. गोवा भरची लोक परिचीत आसा. श्रमदान सारके योजना बाकीचे आमचे बलराम शिक्षण संस्था किंवा लोकोसार कन्सेप्ट आसा खूब म्हणजे राष्ट्रीय स्तराचेर पावले. म्हणजे तातूंतल्यान एक म्हजी एक वळख आसाच. आनी त्यामुळे की ह्या सगळ्या गजालीचो परिणाम जो आसा न्ही आमकां कसोच जायना. एक गजाल जी तुमकां विचारपाक सोदतलो ती म्हणल्यार आमी जेन्ना पळय मंत्र्यांक मेळटा आमदाराक मेळटा जे कोण स्थानीक आमदार आसा ते तर आमकां कॅम्पेनिंगा वेळार मेळटातच. कोण म्हणटा ही जी झेडपीची इलेक्शन आसा दॅट इज प्रिलिमिनरी एग्जाम फॉर 2027 अपकमिंग असेंब्ली इलेक्शन्स. कोण म्हणटा ही सेमी फायनल तर कोण म्हणटा हीच फायनल. तुमकां कितें दिसता म्हणजे ह्या इलेक्शनाचो येता त्या 27 इलेक्शनाचेर कितें प्रभाव पडपाक शकता? नाही 27 पडटलोच न्ही कारण आपलो वोटर की हें इलेक्शन जें आसा न्ही की पार्टीच्या सिम्बॉलाचेर जाता. म्हणजे एखादो आमचो कार्यकर्तो आसा ताका सतत आमच्या सिम्बॉलाचेर वोट मारून संवय आसपाक जाय. आनी तो जर दुसऱ्या सिम्बॉलाचेर जर मारकून ताची संवय जाल्यार सुद्दां जायत न्ही. केन्ना केन्ना तो 27 आमचे बरोबर उरतलो अशें ना. त्यामुळे तो एक ट्रेंड आसा. आनी त्यामुळे शक्यतो प्रयत्न हांव तरी पळयतां की म्हज्या खंयच्याच कार्यकर्त्यान आसा न्ही दुसऱ्या खंयच्याच चिन्नाचेर वोट करून संवय जावची न्ही हो म्हजो प्रयत्न आसा. जितली लीड घेवपाक जाय तितले म्हणजे जशें हांव प्रत्येक गजाल हांव विचार करता आसतना की फक्त तें झेडपी इलेक्शन आमी सहज घेवया अशें घेना. पंचायती इलेक्शन आमी ते पंचायती इलेक्शन म्हाका काय लागना म्हणून तें सहज घेना. पंचायतीचें इलेक्शन तितलेंच हांव सिरियस घेता. जिल्हा पंचायत इलेक्शन सिरियस घेता आनी लोकसभेचें घेता आनी विधानसभेचें घेता तितलेंच मॅटर. दुसरी गजाल आनी एक शेवटचो प्रश्न आनी तो म्हणल्यार म्हाका दिसता की जेन्ना तुमी कामां करतात ती लोकां मेरेन जेन्ना कामां पावतात आनी गोंयाक
खास करून एक महाराष्ट्र आणि कर्नाटका जर पळयत जाल्यार एक प्रॉब्लेम जाता म्हणजे तांकां आमदारा कडेन किंवा मंत्र्या कडेन डायरेक्ट एक्सेस आसना आनी म्हणून थंय जिल्हा पंचायतीची इलेक्शनां जातात. पूण गोंयांत जर तर आमी जर पळयत जाल्यार सगळेच हांगा स्पेशली काणकोणचे तर तुमकां सांगपाची गरज ना, सगळे तुमकां सामके तुमी एक्सेसिबल आसा आनी लोकूय तुमकां सामके कनेक्टेड आसा. अशें आसतना लोक झेडपीक कितें सांगतात आनी तुमकां कितें सांगता, कारण लोकांची जी पळय त्या लेवलाचेर कामां जावपाक जाय, कामां जातातच पूण थोडीं कामां पेंडिंगूय उरता. कितें सांगतात लोक की कितें तुमचो एजंडा किंवा कितें जी कामां आसा ती तुमी कंप्लीट नाही करता? म्हाका पंचायतीचो एजंडा जरी आसलो, पंचायतीक लिमिटेड पावर आनी लिमिटेड काम आसता. हय. परत झेडपी इलेक्शनाक सुद्दां झेडपीक सुद्दां लिमिटेड पावर आसा. पण आमदाराक आनी सरकारच्या मंत्र्याक काम करपाक ताका लिमीट नासता. लिमिटा भायर तूं कितलेंय करूं शकता. आनी त्यामुळे त्या पंचाक स्ट्रेंथन करप, म्हणजे ताजी जी काम आसा ती आमी करप, की त्यानंतर झेडपीचो जो आसा की ताजी काम करप. आनी त्यामुळे केवळ ते दोनीच न्ही, प्रत्येक जो त्या भागात जो कार्यकर्ता आसा तो सक्षम जातलो जायत न्ही जाल्यार त्या कार्यकर्त्याची जी रिक्वायरमेंट आसा ती कामाची आसा न्ही ती 100% पुराय करपाक जाय. आनी म्हजो प्रयत्न तो आसा. फक्त तो झेडपी पुरतोच रावना, त्या पंचायत पुरतोय रावना. उदाहरणाक गेले आसत जाल्यार जायत न्ही जाल्यार आमी नडके जो गांव आसा जवळ जवळ 20 घरां आसा. 20 घरांचो रस्तो इतलो नाशिल्लो, वायल्ड लायफ सेंच्युरीचो गांव आसा. त्या गांवांक रस्तो व्हरपा खातीर आसा न्ही सरकार 13 कोटी रुपया मोडटा. म्हणजे 20 घरां आनी 13 कोटी मोडटा. परत जर आमी हांगा गेले आसा ती केरी गेले आसा ताजे फुडें आसात जायत न्ही 12 घरां आनी 12 घरांक जे आसा न्ही अंडरग्रावंड केबलिंग व्हरपाक लायटींग व्हरपा खातीर 6 कोटी रुपया मेळटा. म्हणजे हाजे डेव्हलपमेंट जावपाची खंयच कॉम्प्रोमायज आमी करूंक ना. आनी त्यामुळे ताजी एक लोकां मदीं फेथ आसा, ट्रस्ट आसा. लोकां मदीं फेस आसा, लोकां मदीं ट्रस्ट आसा. आनी लोक म्हाका दिसता जरी कॅमेराचेर जेन्ना आमी गोवा टॉक्स घेतात तेन्ना जरी लोक मातशे फाटीं फुडें जातात तरी सुद्दां लोक आमच्या मिनिस्टरा म्हऱ्या घेवन म्हणजे जे तांचे स्थानीक आमदार आसा रमेश बाब तवडकर तांचे म्हऱ्या घेवन विचार बरे तरेन मांडटात. आनी जशें रमेश बाब तवडकरान म्हणलां की पंचायत इलेक्शन आसूं झेडपी इलेक्शन आसूं आपूण आमदार म्हणून 24/7 आपल्याचें जें काम आसता तें चालूच आसता. थँक्यू सो मच सर आमचे कडेन उलयले म्हणून. बाकीचे कोण जे पळय कॅन्डिडेट्स आसात तांचे आमी बायट घेतले, तांचे कडल्यान जाणून घेतले आनी कोणी लोक मेळटा आमकां बाजाराक तेय बी जाल्यार आमी पळोवया. देव बरें करूं. थँक्यू. तर जशें तुमकां खबर आसा आज आमी आसात काणकोण आनी काणकोण भोंवता कोण प्रचार करता कोण कितें करता हें सगळें पळयता आसतना पात्रांवालो जरी आतां प्रचार आतांच सोंपला आनी पात्रांव आमकां जरी मेळ्ळो. पात्रांव कसो चल्ला प्रचार एकदम बरो चल्लो आसा. एकदम सपोर्ट भरपूर आसा लोकांचो आनी हांव डोर टू डोर कॅम्पेन करता. हांव 100% जिखतलो. पात्रांवाक सामकी गॅरंटी आसा ते 100% जिखतले म्हणून. मेन म्हणजे पात्रांव दया उमेश गांवकार आनी दुसरी म्हणजे गजाल जी एक पात्रांवान हांगा केल्या ती आतां पात्रांव आमकां येता आसतनाच बोवाळ चलिल्लो. आमी लोकां कडेन विचारताले तेन्ना आमकां एक कानार पडटालें की पात्रांव हरशीं काँग्रेसीचो लिडर पूण आतां सद्याक पात्रांवाक भायर सरून खंय तरी इंडिपेंडंट कंटेस्ट करचें पडटा. कित्याक लागून तुमकां दिसता की अशी आज परिस्थिती आयली? ना गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस एलायन्स जाले कारणान म्हाका तिकीट मेळ्ळी ना. पूण हांव गेली 5-6 म्हयने जाल्यार सतत काम करीत आसा. त्याच बरोबर म्हाजें काम इलेक्शना पुरतें मर्यादीत ना. वेगवेगळे कल्चरल एक्टिविटी सोशल मागीर कोणाक हेल्प जाय सगळें हांव म्हाजी काम केली. कितलींशीं वर्सां जालीं काम चालू आसा. लोक कितें सांगतात? लोकांन म्हाका फुडें वचून सांगलां म्हणून हांव फुडें चल्लां. लोकांनी तुमकां सांगलां फुडें चल म्हणून तुमी फुडें चल्ल्यात. आनीक म्हाका दिसता की जो नेट पळय आसा रायट फ्रॉम पेडणे टील काणकोण तो आमकां पळोवपाक मेळटा. आमी ऑलरेडी बस स्टँडार वचून लोकां कडल्यान जाणून घेतलें. आमी ऑलरेडी जे कोण पळय कॅन्डिडेट्स आसा तांचे कडल्यानूय जाणून घेतात. आनी तुमी बी आमच्या टीव्हीचेर कमेंट करपाक शकनात पूण यूट्यूब चॅनलाचेर फेसबुकाचेर जेन्ना तुमी हो व्हिडिओ पळयतात तेन्ना तुमी कमेंट करपाक शकतले. दुसरी गजाल पात्रांव म्हाका एक सांगात कितें ते मुद्दे आसात ज्या आदाराचेर तुमकां दिसता ह्या फाटी जो मतदार आसा तो मतदान करपाचो आसा? कारण लोक एका वटच्यान डेव्हलपमेंट बरो जाला म्हणटात, दुसरे वटच्यान म्हणटात की आपली कामां जाली ना. म्हणजे इट इज 50-50 सिच्युएशन. आनी म्हाका दिसता खंयच्या इलेक्शनाक 50-50 सिच्युएशन आसता. ह्या फाटी तुमकां कितें दिसता की जिल्हा पंचायत इलेक्शन जशें म्हणलें हांगा एसेंब्ली लागला हांगा पार्लमेंट लागला जिल्हा पंचायत हो एक वेगळोच टॉपीक आसता. खंयचे ते विशय आसा जाचेर तुमकां दिसता की हें झेडपी इलेक्शन गाजपाचें आसा? मेन म्हणल्यार वेगवेगळे पंचायती वेगळे विशय आसा. लोलयें पैंगीण गेलो फिल्मी सिटी मागीर IIT ह्या विशया संदर्भात लोकांची सामके सरकारा बद्दल चीड आसा. त्याच बरोबर बाकीचे एरिया गांवडोंगरी खोती गांव FRC विशय आसा. त्याच बरोबर युथांचे जॉबाचे विशय आसा. अशे कितलेशे विशय आसा. त्याच बरोबर एप्रील-मे म्हयनो आयलो की उदकाचे विशय समोर येता. ह्या विशया संदर्भात लोकां मदीं एक चीड आसा. ती चीड ह्या इलेक्शनाक लोक हे करतले. आनी त्याच बरोबर हांगा पार्टी जरी लेवल हांगा लडयता जाल्यार त्याच बरोबर हांगा व्यक्ती म्हणून लोक हांगा चड हांगा पळयतले. आनी तुमकां दिसना व्यक्ती म्हणून जरी जेन्ना पळयता ही मतां फुटून तिसरोच कोण तरी जिखून येतलो?
अशें तुमकां दिसना? ना तशी कांय जावची ना. लोकांन ठरयिल्लें आसा तिसरी निवडून येवचोच ना. म्हाका ते सांगा म्हाजी 100% जीत आसा आनी म्हाजो वावर आसा ह्या खास करून गांवडोंगरी खोतीगांव त्याचे पैंगीण लोलयें ह्या वाठारांत हांव वावर करत आयला सतत. कितें इलेक्शना पुरतच मर्यादीत ना, बाकीचे वेगवेगळे एग्रीकल्चर फार्मरा खातीर काम. म्हणजे तुम्ही म्हणटा की इवन एज अ पॉलिटिशियन तुमचे सोशल एक्टिविस्ट किंवा एक बरो एक समाज वावुरपी. थँक्यू सो मच. तर तुम्ही पळयला आसतलें कशे तरेन झडपीचें इलेक्शन मुखार वता वता फक्त लोकूच न्ही, कॅन्डिडेट खास करून सामके उमेदीन आसात आनीक आमी आतां आनीकय बाकीच्या कॅन्डिडेटाक मेळटले कारण ऑलरेडी प्रचार चला तो आवाजूय आयकुपाक येता आनीकय कोण कोण कॅन्डिडेट खंय आमकां रावल्यात. सो तेन्ना आमी तांची प्रतिक्रिया जाणून घेवया आनी तांकां ह्या इलेक्शनाचेर कितें म्हणपाचें आसा तें पळोवया. लेट्स गो. तर आज काणकोण आमचे बरोबर आसात पैंगीण पंचायतीचे आनीक एक उमेदवार ते म्हणजे बिपीन प्रभुगांवकर. बिपीन बाब, कसो चल्ला प्रचार सद्याक? एकदम बरो चल्ला. 1 बाय 1 प्रचार करता आनी म्हजे फाटल्यान जे कोण लोक आसा जे समर्थक आहा ते हांव दाखोवपाक सोदना, कित्याक हांगा मातशी ट्रान्सफरीच्यो धमकेच्यो बदलेचें राजकारण चालू जालां. म्हणजे म्हजी 1 बाय 1 प्रचार चालू आसा आनी बऱ्या पैकी चालू आसा. कित्याक लागून तुमकां अशें दिसता की ट्रान्सफर बदलेचें राजकारण चालू जालां? हें तुमी एक्चुअली कित्याक लागून हो मुद्दो हांगा मेन्शन केला? कारण जिल्हा पंचायत इलेक्शन आनीक तुमकां खबर आसा बाकीच्यो सगळ्यो गजाली इट हॅज नथींग टू डू विथ एनीथींग. पूण कित्याक अशें तुमकां दिसता? न्ही 2 दीस पयलीं त्या जिलतावाड्या गांवडोंगरी जो इन्सिडंट जालो, जो आतां आमी एडिया ऑफिसां हांव गेल्लो सकाळ फुडें, थंय ते लोक उपोशणां बसल्यात आनी कालची म्हजो जो व्हिडिओ पळयात की जे टोल जो आसा पोळ्यांक त्या लोकांक बी इनडायरेक्टली धमकी केली की समज फाल्यां BJP कॅन्डिडेटा मत मान जाल्यार आमी तुमकां काडटले किंवा नाल्यार मारपा जाय, दबाव हाडपा जाय. म्हणटकीर हे तांकां कळ्ळां की खंय तरी तांचो कॅन्डिडेट सारको ना BJPचो आनी कॅन्डिडेट सारको नाशिल्ल्यान BJPचे जे मतदार आसात किंवा इतर जे मतदार आहा, इतर जे लोक आहात तांणी ठरयलां की ह्या खातीर वेगळें कितें तरी करपाचें. आतां हें जालें रेस्ट ऑफ द पॉलिटिक्स. पूण तुमी जर तर आतां झडपी इलेक्शनाचेर उलोवपाक गेले, मुद्द्याचेर उलोवपाक गेले, तुमचो एजंडा बाकीचो सगळो विकास तुमी तुमच्या मतदाराचो केल्लो आसा, जाल्यार तुमचो सद्याक आतां मेन एजंडा कितें आसा? तुमी फाल्यां झडपी मेंबर म्हूण निवडून आयले जाल्यार तुमचो पयलो विकास कितें आसतलो? पयलो विकास कितें आसा, पैंगीण पंचायत आनी लोली पंचायतींत आमी डेली भोंवपाचेच मनीस. थंय कशे तरेन कितें गरजे आहा ह्यो म्हाका खबर आहा. चड विकास जो खोतीगांव गांवडोंगरी भोंवता तेन्ना म्हाका अशें दिसलें की थंय जे वाडे आहात त्या वाड्यांनी वचपाक लोकांक स्वप्न सारकी ना. लोकांक उदकाचो प्रॉब्लेम आहा. गावण्या जो डॅम आसा तो गावण्या डॅम बांदून जाल्यार खंय 5 वर्सां 10 वर्सां जालीं म्हणटात. पूण आमदार रमेश तवडकर आनी इजदोर फेर्नांडीसा हांच्या राजकारणा लागून ते खोतीगांव गांवडोंगरचे लोक उपाशी आहात, तांकां उदक मेळना. म्हळ्यार म्हजी कर्तव्य आसा पळय, हांव झडपींतल्यान फाल्यां पायपलायन घालूंक शकना, पूण म्हजी कर्तव्य आसा समज झडपी जालें जाल्यार की तें फॉलोअप करपाचें. ते पायपलायन ती कित्याक उरता, कोणा NOC लागून उरता, हें वचून तांकां लोकांक मेळून ते प्रयत्न करून ती पायपलायन पास करून सरकारा खंय हाडपा मुगे प्रयत्न आसतात. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की फाल्यां खंयचेंय सरकार येवं दी, खंयचेंय सरकार आयलें म्हण कोणाल्याच तो आमदार ZP ऑपोजिशना उरूं रुलींग उरूं ताची लायट, ताजी उदक किंवा त्या गांवचे रस्ते बेजीक निड्स खंयचेंय सरकार बंद करूं शकना. कित्याक प्रत्येक मनीस हो टॅक्स भरता, प्रत्येक मनीस आपणाले लायटी बील फारीक करता, कोणूच फुकट करना. पूण हो प्रयत्न म्हजो आसतलो. दुसऱ्या ज्या वाड्यांनी जीं घरां आसात, वाड्यांनी ज्यो वाटी आहात त्योच बेजीक निड्स तांकां अजून जाल्योच ना. कोणा बारीक बारीक पूल जाल ना, फुटब्रीज जाल ना, तांची बारीक बारीक धडी आहात. हांव पळयता आतां भोंवतल्यान म्हाका दिसता म्हाका खरें काकूट येता, अरे बेजीक निड्स जर आमी करूं शकना जाल्यार आमी व्हडलें डेवलपमेंट करून कितें फायदो? आतां एग्जाम्पल दिता, ज्यो संस्कृतीक भवन म्हण हांगा पैंगीण लोलयां बांदया आहात, खोतीगांव आसात, आमोण्यार आसात, ताजी कितें यूज जाता? 2-3 कोटी मोडून थंय बांदल्यात. तेच जर 2-3 कोटी जर फाल्यां जर ह्या लोकांची वाटी निवळ करपाक जर केल्ल्यो, वाट्योच करा निवळ. वाट जर निवळ जाली न्ही, आमी म्हणटात पळय दारां गांवां रस्तो पावलो सगळो डेवलपमेंट जाता. हांव जर अशें म्हणत वाड्यांनी जर वाटी निवळ जाल्यो जाल्यार लोकांक इजी एक्सेसिबल सगळी कामां गोश्टी जातले. कित्याक आतां तांचे जाणटी मनशां देंवपा जायना, जाणटी मनशां चडपा जायना, शाळे वत्यान भुरग्यांक त्रास, येत्यान भुरग्यांक त्रास, बायलां त्रास. वाट्योच पयलीं निवळ करपा जाय. आनी खूब गोश्टी आहात ज्यो हांव आतां गांवडोंगऱ्या मुखार वता तेन्ना म्हगे व्हिडिओंतल्यान उगड करतलो की हें विजन म्हगे आसा करपाचें. विजन भरपूर आसा आनी ऑल द व्हेरी बेस्ट तुमकां बिपीन बाब. नेटान जावन प्रचार, कारण हे जावन आसा गोवा टॉक्स, कारण गोंय उलयता. थँक्यू सो मच. तर काणकोण मतदारसंघाक जेन्ना आमी भोंवतात तेन्ना सरभोंवतणच्यो ज्यो पळय पंचायती आसात त्यो आमी एरियाज कवर करतात आनी आमी जायते जे कोण कॅन्डिडेट्स मेळटात तांचे कडेन उलयतात. आनी आज सद्याक आतां म्हजे बरोबर आसा पैंगीण पंचायतीच्या खातीर जे भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार आसात तेच म्हणजे अजय उर्फ अजीत लोलयेकार. अजय बाब,
किती सांगतात लोक सगळ्या पयलीं भोंवता आसतना आनी प्रचार करता आसतना? नमस्कार. सगळी पंचायतींनी हांव भोंवता. हांव गेल्ली 91 सावन लोलये पंचायती लोलये पोळे पंचायतीचो पंच आसा आनी 4 टायम थंय हांव इलेक्ट जाला, 2 फावटी सरपंच जाल्लो. म्हाका ह्यो पंचायत्यो बाकीच्या वेळार जेन्ना विधानसभेचें इलेक्शन जातालें तेन्ना म्हाका सगळ्यो 4 पंचायत्यो वळखिया, म्हाजे संबंद बरे आहात ह्या लोकां कडेन. आनीक लोक म्हणटात कितें काय म्हळ्यार तुजो सारकोच कार्य करपी काम करपीच जर आमकां उमेदवार दिलो जाल्यार आमी चड खुशी आसात अशें ते सांगतात. तुमचे एजेंडा कितें? कारण प्रत्येक इलेक्शनाक कसलेंय इलेक्शन जावं न्ही, जावं ते झेडपीचें आसनी, पंचायतीचें आसनी, असेंब्लीचें आसनी, लोकसभेचें आसनी, एक एजेंडा लोक पळयतात आनी फुडें वतात. कार्यकर्ते आसतात किंवा जे पळय आमदाराचें मंत्र्याचें काम आसता तेंय आसतात, पूण म्हाका दिसता जो उमेदवाराचो एक स्पेशल कितें तरी एजेंडा आसता तोय हांगा खूब एक बरी एडवांटेज त्या उमेदवारा खातीर आसपाक शकता. सो तुमचो एजेंडा एक्झॅक्ट कितें आसा? न्ही, म्हाजो एजेंडा म्हळ्यार म्हाजो सादारण सर्वसामान्य एजेंडा म्हणटा पयलो म्हाका गांव, मतदारसंघ आनी गोंय एकठांय राविल्लो जाय. ह्या राजकारणाचेर तो विभक्त जाल्लो नाका. दुसरें म्हाजो प्रायोरिटी म्हणटा ती कित्याक आमी फाटल्या तेंपाक लोलये पंचायतीक सुसज्ज रिनोवेट केला स्मशानभुमी. आज कितें जाला, रस्ते, बाकीचे रोड, बाकीचे ज्यो आसात बांयो बियो तेच कोणी इलेक्ट जाल्यार करूं शकतात. पूण म्हाजें सामकें म्हणटा तें प्रत्येक पंचायतींनी हांव हे सरकाराक बी अपील करता ह्या माध्यमांतल्यान किंवां प्रत्येक हितूंक बरी एक स्मशानभुमी आसची जेणे करून जे लोक आमचे नातेवाईक आमकां सोडून वतात तांकां बरो एक आसूर मेळचो, ही म्हाजी पयली प्रायोरिटी आसा. सेकंड म्हाजी आसा जे हायवेचेर जी गोरवां घोटेतात आनी जेका लागून लोकांक एक्सिडेंट जावन तितूंक काही लोक आमकां सोडून वता, मृत्युमुखी पडटात आनीक गोरवांय मरतात. तेन्ना म्हाका खूब दुख्ख जाता कित्याक गेल्ले हांव 5-6 वर्सां पयलीं हें कार्य करता हायवेचेर. आमचो जो आसा तो दापट हायवे जेचेर कांय ना म्हळ्यार 100 गोरू मेल्ली गेलीं तांकां आमी पुरपाचें काम केलें म्हाजी JCP आशिल्ल्यान फ्री ऑफ कॉस्ट. पूण पुल्ली म्हणून व्हडली वॉर्डर न्ही, पूण वायट दुख्खाची गोश्ट आहा. तेन्ना म्हाका एक कोंडवाळो जावं गोशाळा करपाची खूब उमेद आहा. तशेंच सिनियर सिटीजन पार्क, बाकीच्योय गजाल्यो जितूंतल्यान लोकांक बरी सवलत मेळटली ती हांव सरकाराच्या माध्यमांतल्यान हांव करूंक सोदतां. म्हाका दिसता आमी जेन्ना पळय एक एजेंडा म्हणटात तेन्ना सगळे जाण हें तें सांगता, पूण एक कितें तरी आमकां वेगळे तरेन आनी कितें तरी एक म्हाका दिसता युनीक अशें कितें तरी वेगळें अशें आयकुपाक मेळ्ळें. म्हाका दिसता हे वोटर्स तुमचे सगळे पळयतात आसतले आनीक सगळ्यात म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार आमदाराचें जें काम आसता आनीक आतां सद्याक जे स्थानीक आमदार आसात ते आसात आमचे मंत्री रमेश बाब तवडकर. तांचो सपोर्ट हो आसाच, पूण त्याच बरोबर तुमकां दिसता की एज अ कॅन्डिडेट म्हणून लोक तुमकां पळयता आसतना आमदाराचोय खंय तरी जो पळय तो फायदो आसता. म्हणजे लोक जेन्ना पळय तांच्या म्हऱ्याक वतात किंवा तुमच्या म्हऱ्याक येतात तेन्ना लोक खंयचे पद्दतीन एक पळयतात? कारण तुमची आयडेंटिटी आसा, रमेश बाब तवडकरांची आयडेंटिटी आसा. झेडपी इलेक्शनाक चड फोकस कित्याचेर? झेडपी सामकें सांगपा म्हळ्यार सर आशिल्ल्यान हें सगळें जाता. आमचो थळावो आमदार आनी मंत्री गोंय सरकारांतले जे डॉक्टर रमेश तवडकर आहात त्यांचो सपोर्ट ना जाल्यार हांव फुडें वचूंक शकनाशिल्लो. जे तांचें कार्य ताका आनीक नांवूच ना. कित्याक सादारणशे उमेदवार जावं इलेक्शनाकच घरोन घरी जावं लोकां फुडें वतात. रमेश तवडकर सर अशी व्यक्तिमत्व जेणी मत मारूं माननाका. श्रमदामा सारकें एक मोठें हें आसा जें भारतभर आतां गाजिल्लें आसा, जें दुख्खीत पिडीत लोकांचें दुख्ख वळखून घेतला. तो लोकोत्सव म्हणात जावं बिरसा मुंडाची रॅली म्हणात, रानभाजी म्हणात, हे वेगवेगळे उपक्रम तेणें राबयिल्ले आसात. तेन्ना म्हाका दिसता सरा सारकें व्यक्तिमत्व प्रत्येक मतदारसंघाक जन्मा येवचें आनी भारतांक येवचें जेणे करून गोर गरिबां साठी एक वेगळे तरेचें तेंचें हें आसतलें. तर आमदार आनीक जो आतां सद्याक BJPचो जो झेडपी इलेक्शना खातीर कॅन्डिडेट आसा आनी आपले विचार मांडिल्ले आसात आनी म्हाका दिसता की जे मतदार आसात तांचो आतां वेळ आयलो आसा की कितें ते विचार करून तुमी मतदान करचें. खऱ्यांनीच भारतीय जनता पार्टी काय दुसरो आनी कोण हें मतदार आपूण ठरयता. पूण हांव तुमकां इतलेंच सांगपाक सोदतां 20 तारखेक मतदान करपाक विसरनाका. थँक्यू सो मच अजय बाब, तुमी आयले आनी आमचे कडेन उलयल्ले खातीर आनी तुमकां ऑल द व्हेरी बेस्ट. नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा टॉक्स विथ साईदत्त कामत ऑन RDX गोवा. आणि सद्याक आमी आयिल्ले आसात कुडचडे मतदार संघात. आमी सद्याक आसात तिळामळार आणि हो जो पळय तुमी म्हजे फाटल्यान जो पळय रस्तो पळयतात तो वता शिरवय आणि थंय सद्याक एका पक्षाचो प्रचार चालू आसा. आमी थंय लोकां कडेनूय उलयतले, उमेदवार जर कोणी आसत तांचे कडेनूय उलयतले, कोणी जर पॉलिटिकल लिडर आसत तांचे कडेनूय उलयतले. आनीक मागीर
आमी कुडचडेच्या वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी वचून ह्या ZP इलेक्शनाचेर लोक ह्या वाठारांतले कितें उलयतात तेंय जाणून घेतले. तर पळोवया लोकांक हांगा कितें उलोवपाचें आसा तें. लेट्स गो. सद्याक आमी आसात कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सी आनीक हांगा शेळडे जिल्हा पंचायतीचे कॅन्डिडेट म्हजे बरोबर आसात आनी तांचें नांव आसा सिद्धांत गांवस देसाय. तांचो एक बरो सुंदर असो एक तांणी जो प्रकल्प तांणी जे कितें पळय हाजे पयलीं एक्टिविटीज केल्यात, तांणी जे कितें पळय लोकां खातीर केल्लें आसा आनी तशें ते कितें करपाचें आसात हे सगळें म्हजे हाताक आसा. पूण ताज्या परस इम्पॉर्टंट एकच प्रश्न, सद्याक तांचो प्रचार कसो चल्ला. ताज्या पयलीं म्हाका दिसता की आमी सद्याक आमदार जे आमचे निलेश बाब काब्राल आसात तांकां पयलीं विचारून ह्या कॅम्पेनिंगाची कशें कितें चल्लां तें विचारून म्हाका दिसता आमी ह्या एपिसोडाची आतां सुरवात करया. सर, कशें चल्लां सद्याक कॅम्पेनिंग? चलता मोर दॅन 70% आमी शेल्डे 20 ZP कवर केल्ले आहा. हे सगळे आमचे हे आसले वाड्यावयले लोक आनी आमी नॉर्मली प्रचार सकाळी करता आनी सांजची 7-8 2 मिटिंगी दवरता. सो तशें आज हो पेडामोळ वाठार आमी चालू करून आमच्या वांगडा ZP आहा, पंच सदस्य आहा, बाकीचे एक्स पंच आहा, बाकीचे सगळे कार्यकर्ते आहा आनी एवरी डोरा बरो रिस्पॉन्स मेळटा आनी खात्री आहा की आमकां लोक आमचे वांगडा रावतले. आणि सिद्धार्थ बाबान जशें तुम्ही पहिल्या पत्रिका तुमच्या हातीन आहा, ताणें 5 वर्सां फाटीं रावन ताणें खुबशीं कामां केली जी लोकां मदीं दाखयली आनी फुडें जो कितें करतलो तेंय आमी लोकां मदें दाखोवपाक शकता. सो तेजे खातीर सिद्धार्थ बाबाक हे वाटी सगळ्याचो भारतीय जनता पार्टीचो फर्स्ट रावंडाचो कॅन्डिडेट तो, म्हणजे तेजे विश्वास आसा म्हणटा फर्स्ट रावंडाचे फाटीं फुडें चिंतना आसतना तिकेट दिली परतून. आनी आतां आमी आमचें काम करता कार्यकर्त्यांनी आमी आमदार म्हण सिद्धार्थ बाबाक तेंको दिवन डोर टू डोर आमी सगळ्या घरान भोंवता. सो म्हाका असा प्रतिसाद बरो आसा. सगळे कडेन च्या पिता कॉफी पिता म्हणून पोट भरता. सो अशें करून आमी फुडें आमी दीस काडलेले आहा. सो तेजे खातीर आतां 20 तारखे पासून आमी पळया आनी हेच दवरता लक्षान की जे सिद्धार्थ बाब जो आमचो कॅन्डिडेट आसा भारतीय जनता पार्टीचो, आमी सगळे सपोर्टर तेज्या वांगडा आसा आनी वाड्या वयले सगळे लोक तेज्या वांगडा आसा अशें दिसता. च्या पिता कॉफी पिता पूण आमच्या व्हिवर्साक एक प्रश्न पडटलो जेवणाचें कितें काय म्हणून, बांगडे विसवण खंय काय म्हणून तें आतां निलेश बाबाक विचारपाक नाका. दुसरो प्रश्न एक म्हणजे आमचे आसा ते लोकसभेचे इलेक्शन, विधानसभेचे इलेक्शन आनी हे आतां ZPचे इलेक्शन. खंय तरी मदीं लोकां मदीं एक कन्फ्युजन जाता. आमी गोंयभर भोंवता आसतना लोकांक एक थोड्यांक कळना की ZPचें एक्झॅक्ट काम कितें आसता आनी आमदाराक खंयची कामां सांगपाची आनी ZPक खंयची कामां सांगपाची. म्हाका दिसता कुडचड्यार हे तितले प्रॉब्लेम जावचे ना, तरी सुद्दां तुमी भोंवता आसतना लोक ते कशें डिफरन्शिएट करतात? दिल्ले आसा आमदाराक लेजिस्लेटिव्ह पावर दिल्ले आसा कायदे करपाचे. तर तरी आसतना आमी बाकीचे डेव्हलपमेंटाचे दृश्टीन आमी पळयताच. तशेंच ZPकूय एक मुदलो रोल आसा की खंय तरी ZP जे आपणाचे जे सरकार बजेट दिता तितू भितर खंय तरी बारीक बारीक डेव्हलपमेंट जे तो करूं शकता. कित्याक पळय तुका सांगूं शकता की आमदाराचे डेव्हलपमेंटाचे दृश्टीन हे सगळ्यो गोश्टी तो करता हांव करूं शकना. पंचायत मेंबराक तितलो सरकाराचो फंड येना, तेंचे ऑक्ट्रॉय बॉक्ट्रॉय येताले सगळे सरकारान बंद केले. आतां इन्कम जो आसा पंचायतीक हाऊस टॅक्स होच आसा, पूण आनी कसलोच इन्कम येना. कित्याक ग्रांट इन एड जो तांकां GIA ग्रांट म्हणटा पळय तो सिलेक्टीव फ्यू लोकांक मेवता. सो अल्टिमेटली ZPचो रोल अलॉंग विथ पंच सदस्य हो व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल आसा. कित्याक तांकां फिक्स क्वांटम ऑफ मनी मेवता एवरी इयर, जावं ते 50 लाख जावं 60 लाख जावं कितें जावं. पूण ते बारीक गोश्टी जो पंचायत वांगडी हो आमकडे मकडे जायना तो ZP करता. मे बी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रोल तिचो आसचो ना, लायक आमदाराचो रोल आसा, पंचायतीचो रोल आसा, पूण इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरन्स. कित्याक जेन्ना आमी म्हणटा की कलेक्टीव डिसिजन जेन्ना आमी घेता तेन्ना आमदार ZP पंच हे वांगडा रावले जाल्यार लोकां मदीं आमी आनी बरें पावूंक शकता. तो म्हाका दिसता ZPचो रोल सिद्धार्थ बाबान बरो केल्लो आसा. मे बी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पावर ते सदांच सांगता आमचे तेजे पयलीं ZP जाल्ले ते विधानसभेनूय पावले, तेय उलयता, तेय सांगता की एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रोल दिवपाक जाय एज पर. पूण गोंय बारीक आसल्या कारणान हे सगळ्यो गोश्टी म्हाका दिसता खूब विचारान घातले जाल्यार तशे जे बाकीचे ZP जे अशे आउट ऑफ गोवा ZP जाता तशे गोंयान दिवपाक तांकां मेवता वो मेवना ते हांव सांगूंक शकना आयज हेजेर. पूण ZP एक इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता विथ डेव्हलपमेंट एक्टिविटी. म्हणजे MLA पंच आणि ZP plays a very important role for small development activity of a particular village, of a village panchayat अशें म्हाका दिसता.
हे जालें 2025 झेडपी इलेक्शन, तयारी कशी चल्ली ती कळटा. पूण आतां जे पळय 2027 जावपाचें आसा, 27 ते महाभारत, तुमकां कितें दिसता, ही एक सेमी फायनल काय हीच फायनल सद्याक झेडपी इलेक्शन? तशें काय ना, ते पयशे कितें आहा 3 टायम म्हाज्या इलेक्शन सांगता 3 टायम हांव निवडून लोकांनी हेच लोकांनी हांवें तुमकां ह्याच खातीर प्रश्न विचारला, कारण खुबशे लोक जे पळय आमकां गोंयभर मेळ्ळे ते उलयतात की ह्या इलेक्शनाचेर सगळें कळटलें 2027 कितें जावपाचें आसा तें. ना, म्हाका दिसना अशी कितें आसा न्ही, पळय पयली सुवातेर भारतीय जनता पार्टीचो सरकार रुलिंगान आसा, हय. तो देशानूय आसा, गोंयान आसा, आनी फाटले झेडपी इलेक्शनाक हांगा सावथाकूय झेडपीचे आमचो सिद्धार्थ बाब डेप्युटी अध्यक्ष आशिल्ले. आतां इलेक्शन हे लोकांचे चित्र जे आसा, हे झेडपी इलेक्शन इज ओन्ली रिलेटेड टू अ सर्टन एरिया, बट MLA इलेक्शन इज रिलेटेड टू द एंटायर गोवा. सो ते आनी हे चित्र एक जावंक शकना अशें म्हाका दिसता. पूण तरी आसतना पीपल से दॅट इट इज अ सेमी फायनल बी अशें म्हणटा पळय, आय डोंट थिंक सो. पूण म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेवली सिद्धार्था वांगडा डोर टू डोर करपाक. सो इट इज पार्ट ऑफ माय कॉन्स्टिट्युन्सी. एक पंचायत म्हाका येना, पूण तरी आसतना हांव थंय वयतलो. सो हे हांव कित्याक सांगता की एक खंय तरी आमदार आनी एक प्रजा झेडपी वांगडा जेन्ना आमी बसता, प्रजा म्हणजे आमचे वोटर, तांकां वांगडा एक खंय तरी एक रोल टच करपाक मेवता. म्हाकाय 27 तितलें काम करपाक पडचें ना. म्हाका दिसना, लोक म्हणटा तूं आनी भोंवनाका म्हणटा 27 आतां बोल तितलो पुरो म्हणटा. सो म्हाजें सांगपाचें इतलेंच की कितें करतलो तुमी हरशीं भोंवतले काय? ना भोंवतलें म्हणजे म्हाका डिपेंड्स न्ही. कित्याक तुमी म्हणटा सदां लोकांले आयकता, सो लोक कितें सांगतात तें तुमकां लास्ट इलेक्शन कितें जालें, लास्ट इलेक्शन तशेंच जालें की लास्ट टायम हांव वॉज अ मिनिस्टर आनी तेन्ना कोविडांतल्यान आमी भायर येयल्ले आनी खुबश्यो गोश्टी ज्यो आमी गोंयभर घेवपाक गेले ते पावंक ना. म्हाका मागीर लास्टाक भोंवपाकूय व्हडलो टायम मेळना. एज अ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट आय टेक माय रूल सिरियसली. नाव आय एम फ्री, सो आय हॅव नो प्रॉब्लेम. तेन्ना एक वेगळी तुमी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता. आसताली. सो तेन्ना 27 कितें जाता ती खबर ना. फुडें पार्टी आनी कसलो रोल दिलो मिनिस्टराचो, चीफ मिनिस्टराचो, MPचो, पार्टी आमची भारतीय जनता पार्टी ती कितें जावंक शकता. मिनिस्टराचो, चीफ मिनिस्टराचो सगळें उलोवंक जालें. MPचो खुबशे गोश्टी जाता. व्ह्युअर्स कोण आसा ते मातशे सगळे लक्षांत तुमी दवरात, कित्याक ऑलरेडी पळय आतां खूब कितें प्रिपरेशन जावपाचें आसा. कित्याक हांव म्हणटा की जेन्ना पळय हांव आतां 3 टायम भारतीय जनता पार्टीचो आमदार आनी हें करता तेन्ना जेन्ना पार्टीन म्हाका कितें सांगलें ते भशेन हांवें केलां. सो कितें आसा की केन्ना गरज पडली पार्टीक आनी कितें करपाचें करीत रावतलो. लास्ट हे लोक जे आसा हे मतदान करता. पार्टीची टिकेट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, इज वन पार्ट ऑफ इट. पूण अल्टिमेटली इलेक्शन इज डिसायडेड बाय द पीपल ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी पीपल ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी आय फील आर विथ मी. And we will see in 27. But party, whatever role gives me as a party. 2 years back, I was told to resign because of a certain incoming members of a different party, आमची BJP. The moment they told, I resigned. तसेच 5 वर्ष 7 वर्ष 6 वर्षा पयलीं भारतीय जनता पार्टी 7 नाही 8 वर्ष 9 वर्षा पयलीं when I was told to resign, I opted for resignation from Manohar Bari Parrikar. And I was almost on the verge of giving a resignation when Manohar Bari Parrikar told me not to resign. So I am always has been with the party. There was a time when Manohar Parrikar had come to Goa, I wanted to contest from Kochare. एक तेन्ना rumor तसोच ना झालो न्ही, हे डिसायडेड. मागीर कितें दुसरें जालें मागीर पयजे बसलो. बट I told the people that I will work as a MLA because Parrikar Sahib was busy. But I told him also. So same way I am like a local MLA. आमी काम करता आनी अल्टिमेटली लोकांक जी आमी सुविधा दिवंक शकता तेंचे सगळे लोक सकाळी वता रातचे येता. लायट, गार्बेज, मागीर बाकीचे रोडाचे इशू, हे सगळे इशू जर लोकांक शांतीपणाने आपणाची सर्वीस मेवली जाल्यार दे आर ऑलवेज विथ अस अशें म्हाका दिसता. सो आय हॅव नाव कम म्हाजे 27 मागीर पयलीं आमचे सिद्धार्थाचे आसा. आतां ताजीच ड्युटी स्टार्ट जाता. पयलीं उलोवपाची काम तर ताजें चालूच आसा. सिद्धार्थ बाब, you are not new into this. You are an experienced ZP member also. Okay. So how everything is going on regards to campaign आणि त्याच प्रमाणे जो कितें फुडलो जो पळय कितें विकास आसा, तुमचो एजेंडा आसा, कितें नव्यो चेंजीस आसा? कॅम्पेन सामकी बरी चल्ला आनी रिस्पॉन्स पळयत जाल्यार एक आनंद जाता की लास्ट 5 वर्सांक अशेंच आमी इलेक्शन जेन्ना करता फुडें सरले तेन्नाय बी लोकांच्या दाराक आयिल्ले आनी त्या टायमार एक वेगळे आमी कितें करपाक कितें करचें अशें म्हणून लोकां मदीं विचारलें आनी लोकांच्या व्ह्यूज घेतले, ओपिनियन घेतले
आनी ते सगळे खंय तरी आयज आमी पॅम्पलेट आयज परत 5 वर्सांनी भोंवले तेन्ना आमी कितें केलें 5 वर्सांचे आमचे रिपोर्ट कार्ड हायलायट्स आनी ती 40 कामां जी मॅक्झिमम आमी 40 कामां केल्ली ती 40 बरी कामां हेजेर घातल्यात 2-3 कामां हितून भितर चालू आसात म्हणजे की 37 सुमार कामां जाल्यात ती पेंडींग आसा ती सगळी घातल्यात आमी आनीक लोकां मदीं परत गेले आनी परत तांकां दाखयलें की कामां जाली म्हणून आनीक एक बरो आनंद जाता की लोकांक म्हळ्यार एक 5 वर्सांक आमी कितें करून दाखयलें तें हें करपाक एक उमेद जाता आनी लोकां कडल्यान आतांच म्हळ्यार अशें भोंवता आसतना सुद्दां कितलेशेच कळटा आनी एक आमची ह्या हातूंक आमी कितलेशेच घातले चिल्ड्रन पार्क केले क्रिकेट प्रॅक्टीस पीच केली ती पळोवन लोक आतां पळोवन सुद्दां सांगतात की आमकां हांगा एक चिल्ड्रन पार्क जाय आतां आयले म्हणटकीर तें करून दियात म्हणून ते आयकून बरें दिसता की आमकां लोक परत एकदां खंय तरी परत निवडून हाडून ते काम आमच्या हातींतल्यान करून घेवपाक सोदता हे जाल्यार तुमी कितें केलां तें किंवा जे तुमचे कितें पळय कितें विकासाची कामां जी कितें पेंडींग आसात ती एक फावटी कितें जाता पूण 5 वर्सांनी परत आयलो म्हणटकीर लोक परत कितें सांगता कित्याक लोकांचें कितें आसता तशें पळय एक कॅन्डिडेटाचें जशें एजेंडा आसता तशें लोकांचें एक मिशन आसता तांचो एजेंडा आसता कितें आयकुपाक येता आनी कितें डिफरंट चेंजीस किंवा जे कितें लोक सांगतात त्या प्रमाणे कितें आनी कितें वेगळो तरेचो विकास ना वेगळे तरेचो विकास न्ही हांव आतां अशें कशें आसा पळय आमची आतां पंचायत आसा आमदार आसा जिल्ला पंचायत तिनूय आमी बीजेपीचे आसा म्हणटकीर आमी जेन्ना काम करतात म्हाका तिनूय हातूंतल्यान आमी डिफरंट काम जाता आमच्या आमदारा कडल्यान जे कामात मोठे काम म्हणा जे अंडरग्रावंड केबलिंग जाले बाकीचे ह्यो गोश्टी जाल्यो त्यो बऱ्यांतली बरी कामां तेंचे कडल्यान जाता जिल्ला पंचायतींतल्यान एक अशें आसा की जिल्ला पंचायतीक जेन्ना आज कित्याक सांगता की खंय जर तर एक ओपन स्पेस आसत त्या जाग्यार एक बारीकशें आमचो गांव आसता थंय एक तांकां चिल्ड्रन पार्क जाय आसता बाकीच्यो ज्यो गोश्टी जाय आसता आमच्या जिल्ला पंचायतीतले प्रोजेक्ट फास्ट जाता आनी बेगीन जाता कित्याक आमच्या जिल्ला पंचायतीची एडवांटेज कशी की आमकां फंड्स येता फंड्स पयलीं येता आनी फंड्स आयले म्हणटकीर आमचें जें सिस्टम आसा सगळी JEE सगळे एकूच ऑफिसां आसता म्हणजे आमचें एक जर तर काम कोणाकय कमिटमेंट आमच्यान दिवपाक अशी इतली इजी आसता की आमच्या जर तर पयशे आमकां आयिल्ले आसा जाल्यार 100% आमी करता म्हणून सांगपाक जाता आनी ते 3 ते 4 म्हयन्याक काम कंप्लीट जाता म्हणटकीर अशी इतली फास्ट एक सिस्टम आसा जिल्ला पंचायतींतल्यान एक जर सांगलें जाल्यार ते 100% आमी करपाक शकता आनी हांवें आयज म्हणल्यार जो कमिटमेंट लोकांक दिला तो 100% केला आनी जर तर करपाक जायना जाल्यार हांव पयलींच सांगता की हे गोश्ट बाबा आतां सद्याक तरी जावची ना मागीर जातली ना जाल्यार आमचे कडेन बेगीन जावची ना म्हणून आनी त्याच पळय जिल्ला आमची पंचायत जी आसा पंचायत बरी काम करता पंचायत जे आपल्या लेवलाचे जे आसता बारीक जितले फंड्स येता त्या भितर करता म्हणजे म्हाका दिसता तिनूय जे आमी आमदार ZP आनी पंचायत तिनूय मेळून जे काम करता आज कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणत पंचायत म्हणत एक बरी डेव्हलपमेंटाच्या दृश्टीन फुडें चल्ली आसा हांव आनी तुमकां चड डिस्टर्ब करना कारण ऑलरेडी आमदार साहेब उलयले आतां तुमी उलयला तुमकां सगळ्यांक ऑल द व्हेरी बेस्ट कारण कॅम्पेनिंग सगळें नेटान चलता तें दिश्टी पडटा आनी हांव आतां म्हजो एपिसोड सोंपयता कारण गोंयचे लोक कशे तरेन उलयतात ते तुमी पळयतातच आनी हांगा सद्याक आमी आयिल्ले आसात कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सीक कारण शेल्डे जिल्लायत पंचायत कॉन्स्टिट्युएन्सीचो जो पळय कॅन्डिडेट आसा बीजेपीचो सिद्धार्थ गांवस देसाय ताजे हांगा कॅम्पेनिंग चालू आसा बरोबर आसात कुडचडेचे आमदार भौमानीक निलेश बाब काब्राल आनी सगळे लोक जे भोंवतात तेन्ना कितें सांगतात ते आमकां आयकुपाक येतात तेन्ना पळयत रावात गोवा टॉक्स विथ साईदत्त कामत ओनली ऑन RDX गोवा थँक्यू सद्याक तशें तुमकां खबर आसा आमी आसात कुडचडे मतदारसंघात पात्रांव कितें खबर कसो चल्ला प्रचार सगळ्या पार्टीचो प्रचार सगळ्या बरो चल्ला पूण म्हाका दिसता सिद्धार्थाक 100% आनी विचारपा ना सिद्धार्थ हय सामको आनी विचारपाचेंच ना म्हणजे तुमी म्हणटात की हांव तुमकां इतल्याच खातीर पळयता कारण फक्त हांवें प्रचाराचें विचारिल्लें ते कॅन्डिडेटाचें बी सगळें सांगून मोकळे जाले हय सगळें आनी कांय विचारपाची गरज ना की सिद्धार्थान काम मरे भरपूर केलें भरपूर अशें आमी अशें त्या हितू पडना पूण आमी लोकां कडल्यान सगळें आयकतात की तो 100% हांगा पक्ष आनी उमेदवार दोन्ही महत्वाचे जाल्ले आसात काय उमेदवारच महत्वाचो जाल्लो आसा म्हाका चड करून उमेदवार बरो आसा बीजेपीचो बरो कॅन्डिडेट म्हणजे जो उमेदवार आसा तो पक्षान बरो घालो म्हूण दोनाचें म्हत्व हांगा चड बरें वाडटा बाकीचे लोक कितें उलयतात हें जाल्यार तुमचें मत बाकीचे लोक कितें सांगतात तुमी उलयतात तेच सांगतात काय आनी कितें वेगळें सिद्धार्थ 100% सिद्धार्थ आसा आनी सगळ्या लोकांनी मनात सिद्धार्थ आसा आनी भायलो कोण तिनां भितर कॅन्डिडेट कोणूच ना ओके पूण प्रचाराक येतात लोक सगळे हय लोक फूल आसता आनी आज पळयलें त्या हिशोबानी प्रचंड प्रतिसाद बरो न्ही हांव बाकीचे पक्षाचे प्रचार ना तेंचे आमी कितें केलें वचना ओके बरें आसा थँक्यू सो मच येस सर आनी तुमकां ऑल द व्हेरी बेस्ट 20 तारखेक मतदान करपाक विसर नाका येस सर पात्रांव ह्या दिसाक शींय पडटा बरें पडटा वतय पडटा आनी तातूंत भितर ZP इलेक्शन हय तातूंत युती बी तुट्टा युती बी हे पळय ह्या पात्रांवान म्हणलां आतां युती तुटप बरी काय वायट
कांय सांगपाक शकना पण भितरल्यान कितें तरी गोलमाल आसा म्हूण युती तुट्टा. गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अशें म्हणटा तुमी. हय. आं आणि त्यातूंतल्यान हे जे तांचे ज्यो वेगवेगळे पक्षाचे प्रेजिडेंट जावन आपूण प्रेजिडेंट जावन बसल्यात तांगेले इंटरनल कनेक्शन आसा ताचे खातीर युती जावपाक पावना. कोणाचेर थोबणो मारता तुमी? बामणाचेर. हांवूय बामण. हांवूय बामण. हांव अमेश मुलकार एक्स ह्या पंचायतीचो पंच आनी रुलींग वायफ एज माय पंच. आनी हांव साईदत्त कामत. तूं साईदत्त आयज कामत. साहेबा म्हज्या म्हणजे म्हाका दिसता फार कोणाचेर हाचो सोड त्या फाराचें उलोवपा नाका. बरें पूण सद्याक आतां लोक कितें उलयता हर्षद? लोक उलयतात म्हणल्यार कितें आसा जे नॅशनलाचें एक भारतीय जनता पक्षाचें एक सक्षम अशें सरकार आसा जें मोदी सरकार आसा ताजे आमी भक्त. थोडे जाण आमकां अंधभक्त म्हणटले पण हें जें आसा तें आमी ताजे भक्त. गेल्लीं 25 वर्सां जे भारतीय जनता पक्षाचें आमी कार्य करतात त्या कार्याचें फळ आज गोंयांत एसेंब्ली जावं न्ही आनी आतां ZP जावं न्ही तातूंत फळ हें नक्की. फुटीचो प्रश्न ना हांगा फुट्ट हें न्ही फूट घालतात तें गोंयचें राजकारण मनोहर पर्रीकराच्या फाल्यां तांगे बर्थडे पण जेन्ना 17 मार्चाक जेन्ना गोंयचें राजकारण आमचो एक प्रोग्राम चलता ऑन RDX गोवा आमी तातूंत भितर हो गोवा टॉक्स आनी गोंयचें राजकारण ऑन RDX गोवा म्हणटा तो इंटरव्यू प्रोग्राम मुगेलो. तोय गोंयचें राजकारण तेंय गोंयचें राजकारण पळोवपाक जाय. गोंयचें राजकारण हेंय गोंयचें राजकारण पण तें आज जर भारतीय जनता पक्षान ह्या 50 सिटांचेर कोणीय मनशाक जसो दामोदर नायकान सांगिल्लें की 80% नवी दितलो आनी खरें नवी दिल्यात आनी ते नवी न्ही ते रिवणां आसूं सगळें आसूं आनी पयलींचेय दिल्यात तेय बी निवडून येतले हातूंत कांय फरक ना. जर BJPची तिकेट फाल्यां कोणाकय दिली जाल्यार तो निवडून येता. फकत फाटल्यान मोठो आजा वाजा फाटल्यान ढोल डिंगाडा घेवन भोंवपाची हांगा गरज नाशिल्ली. गरज ना. 100% 4-4.5 आमचो ZP आसा आमचो शेल्डे पंचायतीचो ZP आसा तो अशे लोक उलयतात की 4-4.5 हजार मतांनी निवडून येवपाक शकता आनी तो उत्तराधिकारी बी जावपाक शकता अशी बातमी पसरलेली आसा. आतां काय कळटलें आमकां 22 तारखेक कशें कितें तें. थँक्यू सो मच. तुमकां खूब बरें उलयलें म्हणून. थँक्यू सर. येस बरें थँक्यू. आसा आत्तां पळय एकट्या विचारलें कसो आसा तूं आपूण बरो ना म्हणपाक लागलो. आतां फुडल्यान हांव कितें प्रश्न विचारतलो कितें घेवपाक येयली? भाजी. आज घरा कडेन कसली भाजी? मिक्स भाजी. आतां इलेक्शनाक कितें जावपाचें? मिक्स भाजी पातळ भाजी सुकी भाजी गरम भाजी रुची आवडटी करपाची. एक्झॅक्टली. प्रत्येकाली रूच वेगळी आसता. कोणें आमकां कितेंय खा म्हणू कसली भाजी खा म्हणू जी आमकां जाय तीच भाजी आमी घेतले. व्हेरी गुड. पूण कितें दिसता तुका आतां 20 तारखेक ZP इलेक्शन कितें विशय आसात जे चिंतून लोक मतदान करतले? आता जायत उमेदवार आहे रे मागीर तांकां कोण बरो करता तांकां खातात. बरो करता तो लोकां बरो करना जाल्यार जाता. म्हाका पयलीं बरो करपा जाय तशें कांय ना. सगळ्यांक बरें करपा जाय. म्हाका पासा वावरूं जाय न्हू. ओके अशें. मत दिवपाचें. तूं खंयची? हांव एक्चुली नेट केला कोट्या कोगर. ओके जावं बरी गजाल आसा. भाजी केल्या भाजी घेतल्या ती भाजी बरी करून खावपाची जावं सालाद आसूं किंवा जावं तो सूप आसूं पिवपाचो. ओके. आनी जशें तुमी म्हणलें तें म्हाका आवडलें. प्रत्येकाली रुची वेगळी आसतात पूण 20 तारखेक मतदान करपाक विसरनाका. तुमची रुची प्रमाणे तुम्ही मतदान करात. थँक्यू. बरें आसा मगे सामकी बेस्ट. आनी भाजी कशी आसा? ना कसली आसा ती विचारना. कशी आसा भाजी? कसली आसा? हय वांगे आहाय मुळा आहा वाल काबार केले काबार सामके ताजे आयचे सामके मुगेले हांव रोयत न्हू रे बाबा. वयस तूं रोयता. बरें 20 तारखेक कितें खबर आसा तुका? 20 तारखेर 20 तारखेर ZP इलेक्शन. ZP इलेक्शन हय मुगे बर्थडे मरे हिसामराज. वय 20 तारखेक. आवय मागीर त्या दिसा तुवें मत घालपाकूच जाय तर. घातले न्हू. खंयची तूं? हांव कुट्रेचे. कुट्टरेची? कुट्टरे. कुट्टरे म्हणजे कुट्टरे मतदारसंघ तूं साश्टीची जाली. किती विचार आसा मतदान करता आसतना? हे मारपा तो हय तर बाबा आमी कोणा हें जाता तें मारपा न्ही आमगे कोणा मत येयला मारपाचें कोण हो येवन तो म्हाका तशें हें ना बाबा. तशें ना पूण मत मारतना कोणाक एकट्याको मारचें पडटा. एका मारू पडटा न्हू दोग जाणां कितको मार. तेच सांगता दोग जाणां मारपा मेळना. एकल्याकोच एकल्याको मारता.
पळयतात गोवा टॉक्स विथ साईदत्त कामत ऑन RDX गोवा. आणि जशें तुमकां खबर आसा आज आमी आसात साश तालुक्यांक आणि सद्याक हांव आसा कोलवा जिल्हा पंचायत कॉन्स्टिट्युएन्सीक आणि आमचे बरोबर आसात हांगचे AAPचे कॅन्डिडेट माम आंटोनियो लिओ फेर्नांडीस आणि त्याच बरोबर आम आदमी पार्टीचे बाणावली कॉन्स्टिट्युएन्सीचे MLA कॅप्टन वेन्झी वेगा. सर कसो चल्ला प्रचार? गुड मॉर्निंग. आणि प्रचार चलते भाशेन आय थिंक वी आर गोईंग ऑन द ग्राउंड फूल एंड ऑलमोस्ट 85% ग्राउंड आमकां कवर केल्लो. तेज भायर व्हॉलंटियरान 2 राउंड केल्ल्या. द होल आयडिया इज की आमकां एक जिल्हा परिशदा मेंबर ऑलरेडी निवडून हाडलो. आज आमकां कोलवांतूय केशे भाशेन आज हे जिल्हा जिखपा जाय, लोकांक दाखोवपा जाय की जे पॉलिटिक्स ऑफ गव्हर्नन्स, राजकारण गव्हर्नन्साचें कामाचें राजकारण, कित्याक हे कामाचें राजकारण म्हणटा तें आज हे जिल्हा परिशदा लोकांक आमकां चोयल्लें ना. हो म्हणून तूं मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो भाग. सो पीपल नो मी हियर. लोक आमगे ऑफिसां येता, लोक आमगे काम चोयता. सो हो आख्खो वाडो आनी कोलवा बेजिकली कोलवा एरिया आनी सेरावलीम एरिया इज पार्ट ऑफ माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो वी आर व्हेरी पॉझिटिव्ह हियर. वी आर क्लोजिंग वीस एंटायर कॅम्पेन. आय थिंक इन द नेक्स्ट 2 days वी आर गोइंग टू फिनिश द एंटायर डोर टू डोर राउंड. ताजे फाटल्यान मागीर आमी दुसरो मॉडल एक चालू केल्लो आनी आज आमगे अरविंद केजरीवाल सरूय येता टुनायट. सो हेजेसून म्हाका दिसता प्रचार आनी जी कॅम्पेन आहा ती आख्खी लिफ्ट जातली. बट आज सांगोच म्हणल्यार द एंटायर फायट इज बिटवीन BJP वर्सीस दी आम आदमी पार्टी. आनी तुमी चोयल जाल्यार आम आदमी पार्टी 10 वर्सांचो अपक्ष आनी आज 43 ZP कॅन्डिडेट्स आउट ऑफ 50 आम आदमी पार्टीन गायले आणि BJP जी हा तेम 41 गायले आणि हेर सगळ्यो पार्टी त्याची फाटल्यान. सो गोंयभर लोकांक कळपा बरें रुलींग पार्टी कडेन 41 कॅन्डिडेट्स आहा, आम आदमी पार्टी 43 कॅन्डिडेट्स, विच इज अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग हिस्ट्री. टुडे वी आर हियर टू एन्श्योर दॅट वी क्रॉस दीस 26 मार्क क्रॉस करून आमकां हिंग जिखोवपाची गरज आहा. आनी देन वी आर गोइंग टू मेक शुअर दॅट गव्हर्नन्स जो ग्रासरूटाचो हो गोंयकारांक दाखोवपाचो. You mentioned that this fight is straight away between BJP versus Aam Aadmi Party. But what about Congress and GFP alliance? What about RGP? खास करून हांव allianceाचेर मागीर विचारता, पूण तुमी जेन्ना पळय BJP versus AAP म्हणटा, डोंट यू थिंक की वोट स्प्लिट जातले आनी BJPकच फायदो जातलो? आज जेन्ना 43 कॅन्डिडेट्स गोंयभर घालपाचो जो पयलीं सदार आमकां प्रचार करपाचो कॅन्डिडेट पयले 20 दीस पयलीं सगळे फायनल करून हे लेवलार हाडपाक कॅम्पेन जेन्ना गोंयकार पळयता तेन्ना गोंयकाराकूय खंय तरी एक पॉझिटिव्ह फिलींग येता की वोट स्प्लिट आनी कित्याक करचो. जेन्ना BJP कडेन 41 सीट्स आहा आनी आम आदमी को 43 आहा, मोर दॅन द BJP, जाल्यार वोट आनी स्प्लिट कित्याक करचो. द ओनली ऑप्शन गोज टू आम आदमी पार्टी. आनी वाय दे विल वोट फॉर द BJP? सो ऑप्शन कोण आहा? BJP आनी आम आदमी पार्टी. दुसरो ऑप्शन कित्याक चोयचो? वेन वी आर हेडिंग द एंटायर स्टेट विथ 43 सीट्स, जाल्यार दुसऱ्यांक वोट घालपाचो प्रश्न लोकां मदीं जावपा ना आनी हीच प्रचार आमी लोकां मदीं करपाक आमी मुखार सरले. तुम्ही सगळे म्हणटाले जेन्ना कॅप्टन पळय आमचो विरियाटो बाब फेर्नांडीस जेन्ना जिखून आयलो, ही वॉन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम साऊथ गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी, तेन्ना सगळे एकठांय येयले, सगळे एकठांय येवन सगळ्यांनी ताका जिखून हाडलो म्हणटात. सो वॉट अबाउट नाव? वाय नॉट इन जिल्हा ZP इलेक्शन्स? आता आज आमी आहा म्हाका दिसता आज 11 तारीख. आज 11 तारखेर आहा आनी 17 तारखेर कॅम्पेनिंग गेट्स क्लोज. 6 days बिफोर इफ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिवायझिंग एवरीथिंग वॉट वी स्पोक इन द पास्ट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. डिसिजन वॉज टेकन. आम दुखलोले आहा आनी आम दुखलो आहा म्हूण आमी 31 दीस पयले गोंय जनतेक सांगलो आहा की आमकां फटयलो आहा. आमकां जे पक्षा बराबर आम वचपा सोदताले हरियाणांत, दिल्लींत, गुजराताक आमकां फटयलो आहा आनी आम फटयलो आहा म्हूण आमी ती लायन कट केल्ली आनी आम प्रचार करपाक 30 दीस पयलीं कॉमेस केल्ले. They had an opportunity to form an alliance with everybody whoever is there besides the Aam Aadmi Party. तेही जावंक ना. सो हेजेर कळटा की आम जे सांगताले ते इट इज द करेक्ट थिंग आनी वी हॅव स्टार्टेड द ग्रासरूट लेवल जे आज आहा. आज सिंबलाचेर आम आदमी पार्टी झाडू सिंबलाचेर हें पॉलिटिक्स जावना आनी हें पॉलिटिक्स झाडूआचें जें आहा तें आमी प्रत्येक गांवांनी वचोन आमी आमचें आरोग्य क्लिनीक जें आहा तें ओपन केल्लें. नो बडी टील टुडे जितल्यो पॉलिटिकल पार्टी फकत आज वयताय आनी सांगताय आमकां वोट मारा. आमी वोट मारचे पयलें ZP एरियान आमी काम कॉमेस केल्लें. काम म्हणजे आमचें आरोग्य हेल्थ क्लिनीक हें ओपन केल्लें. क्लिनिका फॅसिलिटीज दिल्ल्यो आनी फॅसिलिटीज पळोवन आमकां वोट मारा म्हूण. आनी जिकली म्हणटरी जी कामां जातलीं ताजे प्रश्न दुसरो. ऑलरेडी काम कॉमेस केलें. विथआउट हॅव्हिंग द वोट फॉर अ ZP वी हॅव स्टार्टेड वर्क एवरीवेअर. दिस कॉन्स्टिट्युएन्सी इज हॅव्हिंग अ लॉट ऑफ फॅसिलिटीज which nobody can do with the BJP government also is not able to do. So I think today we have to be given an opportunity to prove गोंयकारांक कितें जाय.
गोंयकारांक घरांक एक सिलिंडर पावना, गोंयकारांक 100 रुपयाची पेट्रोल परवडना, गोंयकारांक म्हाका सदां आज आमगेले दोंगर शेतां भाटां हें सगळें राखपाची गरज आहा. गोंयकारांक सादारण गाड घालपाक त्रास जाता, पूण आज तुमचो चोयलां आरपोरा कितें जालें तें मिलियनेर शिल्पा शेट्टी एनडीझेडान बांदपाक I think I will come to you on this because I need one of your interview to be to go on air. Okay, so we will discuss this more during this interview. कारण सद्याक लोक गोवा टॉक्स पळयतात आनी गोंयचे राजकारणी पळयताले तेन्ना हे राजकीय इशू म्हाका दिसता आमी मागीर उलोवयाच. कारण देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू बी डिस्कस विथ यू. बट one question in the end I would like to ask you is, you have your very own candidate and you are MLA, you are sitting MLA from this constituency. So what kind of challenge it is when MLA puts his own candidate? कारण एक कितें आसता, एक लोकांचो विश्वास जिखपाचो आसता आनी एक ते खंय तरी सिग्नलय मेळटा, बरें वायट कितें आसूं. सो तुमी ही ऑपॉर्च्युनिटी कशे तरेन पळयतात? ऑपॉर्च्युनिटी म्हणजे आमगे आतां मामा कडेन 5 विलेज आहे, कोलवा आनी सेरावलीम, जे लोकांनी विटनस केल्लो आहा. बाणावले आमदारागे ऑफिस कितकोन फंक्शन जाता, बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी जी कामां आहाय ती लोकांक काळजां आमी जिखोन घेतलेली आहा. सो वी हॅव वन पिपल्स हार्ट्स. आतां कोलवा आनी सेरावलीम जो लोक आहा तेमी बेतालबाती, माजोर्दा आनी उतोर्दा हे गांवांनी लोकां मदीं वचोन प्रचार करपाची गरज आसा. कित्याक तेम पळयलें ना हें गव्हर्नन्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी. बेतालबाती, उतोर्दा आनी माजोर्दा हे गांवच्या लोकांनी पळयलें ना. सो दॅट इज वॉट वी आर गोइंग टू ट्रान्सफॉर्म. वी आर गोइंग टू पास ऑन द मेसेज आनी लोकां एंग मारून लोकां काळज जिखून आमी काम करतले आनी कितें करतले. म्हणजे आमी 5 वर्स जिखोन येयले म्हणून बेतालबाती कितें करतले, उतोर्दा कितें करतले, बिंबवाड्या कितें करतले, नागवाड्या कितें करतले, कालाटा कितें करतले, पाशेको वाड्या कितें करतले, दोंगरी कितें करतले, हे सगळे वाड्यान कितें करतले हें आमी लोकां मद गेल्ले आहा इंचारपाक. आनी इंचारून हे मॅनिफेस्टोआन घालून तेमगे ही काम करपाचो हो आमगे मॉड्युलम तयार केलो. So you are saying it's people's manifesto. People's manifesto by going to the people, understanding तेंक लादी हुई जायो, तेंक ड्रेनेज हुई जाय, तेंक ब्युटिफिकेशन हुई जाय, कोपला सोलार हुई जाय, आनी देवळां रथ वचपा वाट हुई जाय. ह्यो सगळ्यो आमी गोश्टो बारीकसाणेन आमी म्हायती कॉर्नर मिटिंगलान घेयल्या आनी ह्यो आमी लोकांक पावपा. आमी माजोर्ड्या देवळां गेल्ले, थिंग देवळां हेज्या पयलीं झेडपी म्हणटा तो येवंकूच ना. आमी सांगलें आमगे महालक्ष्मी देवळां आमी सोलार घातलां. गोंयभर बीजेपी आमदार आहा सगळे आहा, कोणे देवळान सोलार घातलो ना. तो देवळांतून लोक एक वोट मारता, हिंदू मेजॉरिटी आहा गोंयांत, पूण तेंगे असलो फॅसिलिटीज तांकां कोणें दिलो ना. आमी हिंदू मायनॉरिटी आसोन बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी कांय कोणाक डिफरन्शिएट म्हणून केन्ना केलो ना. पूण आज प्रॉब्लम कितें जाल्लें, आज 2% जो बामण आहा हो बामण गोंयकारांक रूल करूं सोदता आनी आमी जे सगळे हे उरले आहा आमकां पांयां पोंदा घालून दवरले आहा. बट आय थिंक दिस टायम पीपल आर गोइंग टू शो ही बामणशाही चलपाना आनी बामणशाही आतां भायर मारपाचो उगो दिल्लो. 2% मामला भितर हांवूय येता, लक्षांत दवरा. ओके सर, your preparations are going on good because I can check how the campaigning is going well. Okay, so you have your own MLA here, you are getting his support जशें ताणी म्हणला. But what is your take on this entire election as far as ZP election is concerned? हांव आज आमच्या MLAच्या सांगाताक रावन आमच्या आंब्याशीर वाड्याच्या लोकांच्या सांगाताक रावन हांव म्हजो प्रचार कॅनवसिंग चालू केल्ले आसा. आमी ऑलमोस्ट कोलवाची 80% आमी कोलवाचे डोर टू डोर भोंवले आनी उरले 20% सुमार उरले आहा. तो आमचो प्रचार बरो चलता आनी आमच्या MLAन जो बरो बदल हाडला तोच बदल आमी आमचे उरलेले ते विलेजींनी बेतालबाती, माजोर्दा जावं एका बेतालबाती, माजोर्दा आनी उतोर्दा हे विलेजीन आमी लोकांक दाखोवंक शकतात. जो आमचो MLA वाल करता तो थंय येवन पावपाक. सो बेसिकली ZP इज लिंक बिटवीन वोटर्स अँड MLA. सो तुमी म्हणपाक सोदतात की जे MLA जे सगळे करता ते बाकीचे कडेन थोडे कॉन्शांनी ते थोडे पळय पावना, ते ZPची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता दॅट यू आर ट्रायंग टू टेक इट अहेड. हय, आमी आतां ग्रासरूटाचे सॉंग आमी थ्रू आमी MLA मुखार हाडून आमचे आम आदमी पार्टी आनी वाडोवंक सोदतात. लोक कितें सांगतात, कारण जेन्ना पळय आपूण भोंवता तेन्ना फक्त एक कॅन्डिडेट म्हणून आपले मिशन आनी जे एजेंडा आसता ताचे बरोबर लोकांचे कितें तरी मिशन आनी एजेंडा आसता. हांव बेतालबाती, माजोर्दा भोंवल थिंगा लोक म्हणटा कांय ना, आमचो MLA ना, कोण आमचे आमी ऑफन जाल्ले आहा. सो आमगे तेंचे आमी आमचो प्रेझन्स फेल करतात आनी आमकां थिंगा हें करता आमी. ओके, ऑल द व्हेरी बेस्ट टू यू. यू कॅरी ऑन विथ युअर कॅम्पेनिंग आनी मेळचे रोखडेच बेगीन. थँक्यू सो मच. थँक्यू. Hi. Very good. पात्रांव, कसो आसा तूं? गॉड 20 तारखेक ZP इलेक्शन. हय, कितें दिसता, खंयचे वटेच्यान आसा वारें? वारें खंयचे वाडी पण येता तो बरो पळोवपाक, काम करपाक मनीस लोकांचे. कोण येता तो बरो?
पूण कामां करता दिसता तुमकां कोण निवडून येता ते खंयच्या पक्षाचो असो खंयच्या पक्षाच्या मनशान काम करचेच पडटा काम करेना फुडें केपें येवचो ना नाजाल्यार लोकांनी तांकां निवडून हाडपाची गरज ना म्हणजे नोटा मारपाचें नोटा नॉन ऑफ द एबाव ना ना नन ऑफ दॅट मनशाक जे प्रपोज करता ते काम करपाचे कार्य करपाचे हितून येवपाचे इलेक्शनाक स्क्रुटिनी ना काय ना कोण बिश्टात पार्टीच्या नांवान पार्टी बिटी तेजे कांय म्हत्व ना काम करपाचें तुम्ही म्हणटा की उमेदवाराक म्हत्व आसता पार्टेक म्हत्व आसता पार्टीचें म्हत्व आसना स्पेशली पंचायत झेडपी लोकांचे ग्राउंड लेवलाचें काम करपाक हां आतां सद्याक हे झेडपी इलेक्शन आसा तें पार्टी लायनीचेर जाता एक वटेच्यान बीजेपी आसा दुसरे वटेच्यान काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाचें अलायन्स जाला दुसरे वटेच्यान AAP आसा RGP आसा बाकीचे सगळे उमेदवार कितें दिसता तुमकां आतां पक्ष जर पळयलो जाल्यार खंयचो पक्ष सद्याक स्ट्रॉंग दिसता पक्षाच्या म्हाज्या हिसाबान गोंयान तरी खंयचे पक्षाचे कितें स्ट्रॉंग वीक अशें कांय हें ना सगळे उमेदवार सगळे उमेदवार एकच आसा निवडून येवन कोण पावरान आसा ते हांगाच्यान थंय उडी मारता ते कांय म्हत्वाचेच ना उडी मारल्या पसून कामां बरी करची हां ओके आतां तुमचे कितें विचार तुमची कशी कामां जाल्यात काय जाली नात आमची कामां जाल्ली आसा आमी हांगाचे न्ही आमी वास्कोचे दाबोलीचे खंयचे आसूं पूण कितें आसा ताजे खातीर पळय हांवें तुमकां तशें म्हणलां तशें मडगांव आमकां बाजाराक दक्षिण गोंयचे पुराय दक्षिण गोंयचे तशें गोंय भरचे खाची कोणशाचे लोक दिश्टी पडटात पात्रांव जरी मडगांवचो न्ही जालो तांकां दाबोळीची पंचायत जी आसा ती लागता दाबोळी कॉन्स्टिट्युएन्सी लागता पूण तरी सुद्दां जे विचार लोकांले आसा ते जाणून घेवप खंयचे कडेन तरी हे आमचे पयली एक प्रायोरिटी आसा आनी पात्रांव आनी लोकांची जाता एकदां निवडून हाडले हे लोकांचे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की कामां करून घेवप एक्झॅक्टली एप्लिकेशनां घालप तुम्ही म्हणटा की फक्त मतदान करप हो आमचो हक्क न्ही तर निवडून ते येतकीर तांचे बरें वचून आमची कामांय करून घेवप आसता एक्झॅक्टली अशें ना की तांकां निवडून हाडले की ते तुमच्या घरा कडेन तुमच्या वाड्यार कितें त्रास जाता तांकां कळचेय ना ते तुमी घडोवन हाडपाचें फॉलोअप करपाचें काम करून घेवपाचें आमचें काम आसा खरो मतदार हो असो आसता फक्त मतदान हे आपलो हक्क न्ही तर खंयचोय उमेदवार आसा न्ही तो निवडून येतकीर ताजे कडल्यान आपली कामां करून घेवप आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो विकास करून घेवप होय बी आमचो तितलोच हक्क आसा हे आमकां पात्रांवान सांगिल्लें आसा आनी म्हाका दिसता एक हुशार मतदार जर आमी जर कोणाचें जर म्हणपाक शकतात जाल्यार अशा तरेच्या व्यक्तिमत्वा कारण ताका सारकें खबर आसा की एज अ वोटर आमचें काम एक्झॅक्टली कितें तें थँक्यू सो मच पात्रांव आनी 20 तारखेक मतदान करपाक विसरनाकात थँक्यू पात्रांव कसो आसा गट कितें घेतलें नुस्तें बरें आतां विसवण काय सुंगटां ते मागीर बरें म्हाका एक सांग आतां 20 तारखेक झडपी इलेक्शन कितें बोवाळ आयकुपा येता ते आमी चड हितून ना पॉलिटिक्स न्यूजूय बीन आयकना काय ना काम धंदो केलो घराको फॅमिली बरोबर एन्जॉय कोणूय येवं आमकां कांयच ना असले लोक आवडटा म्हाका गोंय सांबाळ्ळें पुरो कोण्णा भानगडी ना गोंय सांबाळ्यार पुरो पॉलिटिक्स आपूण ना न्यूजूय आपूण म्हणटा पळय न्यूज कित्याक पळयना कितें ना तकली गरम जाता पळय न्ही हेल्मेट घालून भोंवता वता न्ही गरम जाता आनी न्यूज आयकोनूय बीन तकली गरम जाता आनी मागीर लोक अशें उलयता म्हणून म्हजी तकली गरम जाता म्हणून म्हाका चेपे घालून भोंवचें पडटा हय आमकां मातशी गोंया पयलीं भाशेन शांती मेळ्ळ्या पुरो लॉ ऑर्डर शांती ना म्हणटा तुमी शांती आसा लॉ एंड ऑर्डर मातसो कडक आसल्या पुरो आसा लॉ आसा सद्या तरी कडक आसा आनीकूय जावपा जाय दुबयची भाशेन जावपा जाय दुबयची भाशेन जावपा जाय दुबयची भाशेन जावपा जाय म्हणजे तो म्हणटा की आमी अशे कॅमेरा घेवन सुद्दां भोंवपा जायना सगळे लोकांक प्रश्न सुद्दां विचारपा जायना अशें सामकें जावपा जाय ना ना प्रश्न म्हणटा सगळ्यांक विचारपाक जायो एक्चुअली कितें बोवाळ आयकुपा येता पळय नुस्त्याक घेता आसतना आमी विसवण शेवटे सुंगटां पापलेटां सगळें म्हणटात आनी एक सायडीन काँग्रेस BJP AAP RGP तेवढे काँग्रेस GFP अलायन्स जाला ओके आनी खास करून ज्यो पळय पंचायत एरियाज आसात त्यो झेडपी इलेक्शनाक वोटींग करतात ओके पूण बाजाराक वता आसतना कितें ना कितें तरी आमकां आयकुपा येता बोवाळ आतां कितें जाला टुरिस्टां लागून म्हारगाय बीन जाल्ली हा गव्हर्मेंटान मातशें तें इल्लें कंट्रोल करपाक बारीक मनशां चिंतून बाकी सगळें बरें आसा गव्हर्मेंटाचें डेव्हलपमेंट हे सगळे मुद्दे ओवरऑल डेव्हलपमेंट सगळे कितें ना कितें कुसकूट काडटा कळटकांनी आनी सगळ्या फाटल्यान बीन कुसकूट आसता सो ते प्रश्न घेवन आमी बसप ना आमकां फक्त गोंय बरें जाय इतलेंच बऱ्याक तर तुम्ही पळयतात गोवा टॉक्स विथ साईदत्त कामत ऑन RTX गोवा आणि सद्याक आमी आसात एका अशा जाग्यार आमी मडगांवय म्हणया आख्खो सालसेत तालुको म्हणया आनीक सगळ्या ह्या आख्ख्या मडगांव वाठारांक भितर धरून सालसेतीच्या तालुक्यांक ह्या जिल्हा पंचायती खातीर सद्याक एक सामको वेगळोच बोवाळ चालू आसा आमी आसात दवर्ले जिल्हा पंचायत इलेक्शनाच्या कॅन्डिडेटा बरोबर ज्यांचें नांव जावन आसा सत्यविजय नागेश नायक त्याच बरोबर आमचे बरोबर आसात नावेलीचे आमदार बाब उल्हास तुहेकार त्याच बरोबर BJPचे लिडर उर्फान मुल्ला सर कसो चल्ला प्रचार
गेले 7 दीस जाले आमी प्रचार सुरू केला. आमकां दवर्ली जिल्हा पंचायतीक 3 पंचायती लागता. आकेबाईस पंचायत, दवर्ली पंचायत आनी रुमडामोळ पंचायत. सो आमी आकेबाईस पंचायत कंप्लीट डोर टू डोर कॅम्पेन केले आमी. आतां आमी गेले 3 दीस रुमडामोळ पंचायतीन करता. फुडले 3 दीस आमी दवर्ली पंचायत करतले. म्हणजे टोटल आमी घराघरांनी आमी गेले लोकां मदीं पावले कडेन आहा. आमचो एकूच मुद्दो आसा की लोकांक जेन्ना आमी वयता तेन्ना लोक खूब खूश आहा की भारतीय जनता पार्टीन केल्लो विकास, नरेंद्र मोदीजीन केल्लो विकास, गोंयान डॉक्टर प्रमोद सावंत त्याच्या पयलीं मनोहर पर्रीकरान केल्लो विकास. आनी आमी पळयता की कितलींशीं वर्सां जेन्ना काँग्रेस सरकार आसलेलो आनी तेन्ना डबल इंजीन सरकार तेंचें बी आसलेलें, केंद्रान तेंचें सरकार आसलेलें, गोंयानूय आसलें, पूण अशें केन्ना विकास जावना, इतले केन्ना पयशे येवना. आयज करोडांनी पयशे आमकां आयज डेवलपमेंटा खातीर येता. आयज आमी पळयता की हांव जेन्ना दवर्लीसून जेन्ना हांव परवरी वयता आमच्या कदमाच्या ऑफिसान, म्हाका पयलीं 1.5 वर लागतालें. आयज आमी अर्द्या वरा भितर पणजे पावता. कितलेशे विकास, कितलेशे डेवलपमेंट. म्हाज्या मतदारसंघान 100 करोडांचो डेवलपमेंट. फक्त आमचे इलेक्ट्रीक अंडरग्राउंड कॅबलिंग हे आमचे 90 करोडाचे टेंडर जालां आनी काम चालू आसा. त्या भायर आमचे वॉटर सप्लाय आसलेली ती बारीक पायप आसलेली, आतां व्हडली पायप घातला आमी. अशें खुबशे डेवलपमेंट जवळ जवळ म्हाका दिसता ह्या 3 वर्सांनी 300 करोडाची कामां केल्ली कडेन आसा. हो विकास हेज्या पयलीं केन्ना असो जावन नासलेलो. सरकारां खूब येवन गेली, पूण आयज आमच्या विकासाच्या मुद्द्याचेर आमी लोकांच्या घरां मदीं वयता आनी लोक आमकां उत्कृश्ट प्रतिसाद दिता. आमचो कॅन्डिडेट बाब सत्यविजय नायक 100% जिखता, हितून दुबाव ना. त्याच प्रमाणे आमी नावेलीन आमची फर्स्ट टायम आमी कॅन्डिडेट जिल्हा पंचायतीक बसयल्या आनी ती महिला लक्ष्मी शेडकर, तिकाय बरो उत्कृश्ट प्रतिसाद मेळटा. आनी म्हाका दिसता आमी दोनूय सीट हे नावेली मतदारसंघाचे दवर्ली आनी नावेली आमी जिखता. तुमच्या उलोवपांतल्यान एक कळटा की भारतीय जनता पार्टी सेंटराकय आशिल्ली आनी गोंयाकय सरकार आशिल्लें आनी खंय तरी हे जे जिल्हा पंचायतीक जे कॅन्डिडेट्स पळय बीजेपीन घाल्ले आसात ते दिसता तुमकां एक सामकी एडवांटेज आसा. 100%. त्याच बरोबर हांव आनीक एक कंटिन्यू करपाक सोदतलो प्रश्न, ज्यो आतां स्किमी ज्यो सरकारान काडल्यात, जावं भायर जावं किंवा हांगा गोंय सरकाराच्यो, सो स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा आसतना जावं ती म्हजें घर आसतली किंवा बाकीच्यो लाडले लक्ष्मी सारक्यो स्किमी पयलींच्यान चलतात, ताज्या भायरय बाकीच्यो खुबश्यो स्किमी आसा. सगळ्यांची नांवां घेवपाक वचना. लोक कितें सांगता, ह्यो स्किमी आमकां थोडे सांगतात की घराघरांनी पावतात पूण ताचो फायदो जायना, पूण तुमकां लोक कितें सांगता, कारण ह्यो तुमच्याच सरकारान काडिल्ल्यो स्किमी ज्यो निवडून येयल्या. गेल्या 2 टायम हांव जिल्हा पंचायत हांगा आसलो, ताचे पयलीं आतां आमचो परेश नायक जिल्हा पंचायत आसलो. आमचे कार्यकर्ता हे 360 दीस काम करता. आमी फक्त इलेक्शना दिसात लोकां मदीं येयना. तुमकां दिसता की कार्यकर्ता प्लेस अ मेजर रोल. आमची कार्यकर्ता चड करून आमचो महिला आनी युवा आमकां खूब सपोर्ट आसा तेंचो. आनी आमचे प्रत्येक बूथ वायज आमचे अशें खंयच्या घरान गेले आनी आमच्या कार्यकर्त्याक खबर आहा हें घराक कोणाचें, ह्या घरान कितले लोक रावता आनी त्या घरान कितल्या लोकांक स्कीम मेळटा. आनी जर मेळना जाल्यार आमची कार्यकर्त्याची स्कीम घेवन आमच्या ऑफिसान येता. आनी आमी सगळे आमी कसलेच धर्म पळयनासतना जावं मुस्लीम जावं कॅथलीक जावं हिंदू सगळ्या धर्माच्या लोकांक आमी स्कीम दिल्या. आमची पार्टी विथ डिफरन्स हेंच की आमी सगळ्या धर्माच्या लोकांक घेवन वयता. आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्किमी जावं आमच्यो गृह आदार आसतले, लाडली लक्ष्मी आसतली, जावं जाणट्यांची स्कीम आसतली, ह्यो सगळ्यो स्किमी, त्याच्या भायर महिलां खातीर सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर स्किमी आसतल्यो, ह्यो सगळ्यो स्किमी आमी लोकांच्या दारा पर्यंत पावयता आमी. आनी आमी त्या खातीर स्पेशल स्टाफ दवरला आमी. आमचे स्टाफ तेच काम करता लोकां खातीर. तें काम फॉर्म भरप, ते फॉर्म भरून दिवप, सगळीं कामां आमच्या ऑफिसांसून जाता. आनी आमकां आतां भोवतना कळटा की आमी कालूच आमी एक घरान गेल्ले, तेजेर आमी इतले उत्कृश्ट आमचो प्रतिसाद दिला. ते मुस्लीम घर आसले, ती म्हणपाले बाबा तूं म्हाजे 2000 केल्लेले 10 वर्सां पयलीं, अजून ते 2000 म्हाका मेळटा. आपणाक चेडो पळयना पूण आपणा ते मनोहर पर्रीकरान केल्लेले 2000 खातीर आपूण अजून जगता म्हणून ताणें सांगलें. तेन्ना म्हाज्या बरोबर उर्फान मुल्ला आसलेलो आनी तेणी आमकां घराडे वचून तेणी च्या पिवपाकूच जाण तेणी च्या करून दिली आमकां. अशे तरेचो उत्कृश्ट प्रतिसाद आमकां. म्हणजे झेडपी पे चर्चा न्ही, चाय पे चर्चा तुमची बरे भशेन चल्ल्या म्हणपाचें. बरें. आनी झेडपीचो आमचो कॅन्डिडेट तेणी केल्लो विकास, हांवें आमदार म्हणून केल्लो विकास आनी आमच्या सरकारान केल्लो विकास, हो सगळ्या जनतेच्या मुखार. डबल इंजिन न्ही, हांगा ट्रिपल इंजिन खंय तरी तुमकां दिसता. एक शेवटचो प्रश्न, तुमी आमदार आसात आनी म्हाका दिसता 2025 जातकीर 2027 चड पयस ना. सो हें कशें कितें, ही सेमी फायनल, फायनल काय प्रिलिम्स? आमकां आमी सदांच फायनलूच धरता. आमकां सदांच आमी 24/7 आमी लोकां मदीं आसता. आमी केन्नाय इलेक्शन दिलें आमी तयार आसा आनी विकासाच्या मुद्द्याचेर आमी फुडें वयतले. सत्यविजय बाब, तुम्ही कॅन्डिडेट कसो आसा प्रतिसाद? हांवें प्रश्न विचारलाच आमदार बाबाक, पूण म्हाका दिसता कॅन्डिडेट जाल्ल्या कारणान तुमचो हांगा आतां सद्या ग्रावंड वर्क जो आसा तो सामको चड आसा आनी तो कंटिन्युअस तुमी एफर्ट्स घालून हांगा दिश्टी पडटा. सो कितें सांगता लोक आनी कशे तरेचो उत्साह आसा?
सध्या जो फिल्ड वर्क आसा तो आमकां प्रतिसाद दीत आसा. आमी ज्या ज्या घरांनी वयता प्रत्येक घरांनी आतां आमी पयर 7 दीस पयलीं आमी प्रचार स्टार्ट केलो तेन्ना आमचे जे कार्यकर्ते प्लस आमचे हितचिंतक आसा ते आमचे बरोबर 100 जाण भोंवताले. आतां करून करून 150-200 अशी जावपाक लागले आनी प्रतिसाद जो वाडत आसा. आनी थोड्याले कितें प्रश्न आसा म्हणजे इतलेंच बारीक बारीक ज्यो गोश्टी आसा त्यो करपाक लागून त्यो करपाक आमी आसात न्ही. हय, आमदारान खुबशे कामां केल्ले आसा. तो झेडपी परेश नायक आशिल्लो पळय ताणें खूब केल्लें आसा. आनी झेडपीचे बद्दल रनिंग झेडपी आशिल्ली ताजे बद्दल कोणाले कांयच ना, कंप्लेन कांय ना आनी तो वेवस्थीत काम केल्लें आसा. आनी आतां फुडलीं जीं कामां बारीक बारीक उरल्या आनी कितें आसा तेंचे आमदारा कडल्यान मुखार व्हरून हांव बाकीची सगळीं कामां करपाची ह्या दृश्टीन काम करतलो. बारीक बारीक कामां म्हणल्या पासून आमी गोंयकार जितले सुशेगाद तितले आमचे विजन सामकें बरें आसता. बरोबर. तुमी इलेक्शनाक उबे रावल्यात आनी म्हाका दिसता की कॅन्डिडेट आले फक्त एजंडा आनी मिशन आसना, तर हांगा गोंयकार आले वोटर्स आले जे पळय आसता ते एक मिशन आनी एजंडा आसता. कितें ते कामां लोक सांगता जी पेंडींग आसतली किंवा जी जाली ना आसतली ती तुमची आतां कितें समस्या लोक सांगता ते तुमी कन्वर्ट कशें करतले? कारण एक फावटी निवडून आयले म्हणटकीर मागीर तो विकास जो आसा तो फुडें व्हरपाकूच जाय, पूण तो एक वेगळ्या पद्दतीन व्हरचो पडटा. सो तुमी कितें सांगतात लोकांक हाचे बद्दल? न्ही, जाता कितें आसा जेन्ना विकास म्हणटा कितें आसा थोडे विकास कोण समज आमचे मुखार हाडना. थँक्यू सो मच, ऑल द व्हेरी बेस्ट. आमच्या बरोबर आज तसेच आसात उर्फान मुल्ला. सर, कितें म्हणटात तुमी, कशें चल्लां सगळें? सगळें जें आसा वेवस्थीत चल्लां. आमचो आमदार बाब जे आसा द डे 1 जे आसा लीड घेवन जमनीर काम करता. आमचो आमदार पंच सरपंच मागीर जे आसा जिल्ला जावन जो आसा तो MLA जाला. प्रत्येक घराक जो आसा तो पर्सनली वळखता. आमचो जो आसा बाब सत्यविजय नायक हो एक ग्रासरूट वर्कर, पक्षाक जे आसा ग्रासरूटाच्यान काम करून तोय पंच जे आसा डेप्युटी सरपंच जे आसा आपल्या गांवांत जावन आसा जो काम केला. पार्टीन जी टिकेट दिल्या हे सगळ्यांचे आसा तेजे पळोवन जे आसा फाटलें बॅकग्रावंड आमचो जो अध्यक्ष आसा विजय सुरमे होय लोकल पंच आसा, होय जे आसा फिल्डार आसा आनी प्रत्येक मनीस आयज फिल्डार आसा. आनी डॉक्टर प्रमोद सावंतान जी स्किम्स आनी जे डेव्हलपमेंट केला आमचे गोंय नावेली मतदारसंघात जवळ जे आसा केबलिंगाचे तुम्ही काम पळयत जाल्यार उल्हास तुयेकरान आपले जे आसा टर्मान जे आसा जवळ जवळ आसा 90 जे आसा कोटीचे जे आसा केबलिंग करून घेतलें. ट्रान्सफॉर्मर हांगा जे आसा लायटीचे इतले प्रॉब्लेम आसले आमकां. प्रत्येक जे आसा एक दिसान जे आसा लायट वयताली दवर्ले वाठारांत इमिजिएटली तेन्ना केवीजी जे आसा हाडून ते ट्रान्सफॉर्मर घालून जे आसा तो प्रॉब्लेम जे सॉल्व करता. तो जमनीर आसा, तो वाऱ्यार ना. आमचे जे आसा प्रत्येक कार्यकर्ता आयज जमनीर आसता. आमी वाऱ्यार जे आसा लोकांक जे आसा धमकी दिवन भारतीय जनता पार्टीचे नेगेटीव सांगून की जे आसा भारतीय जनता पार्टी येवन तुमची घरां मोडटले हें करतले सांगून जे आसा आमी प्रचार करिना. आमचो प्रचार जे आसा वेवस्थीत ढंग आसा. आनी लोकांचे जे आसा मनान एक भंय घालपाचो जे आसा ओपोजिशनान जे आसा प्रयत्न केल्लो. आयज तो भंय जो आसा आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो जो मुख्यमंत्री आसा तेणें म्हाजे घर स्कीम हाडून हो प्रत्येक जाती धर्मा आनी लोकल लोकांचे जे आसा एकूच सपन आसता की आपलें घर जें आसा हें म्हाजें जावचें. आनी हेजो फायदो जो आसा म्हाका दिसता सगळ्यांत चड आयज मुरुमगांवांत कशें जाला तसोच हावजींग बोर्डान फातोर्डा कुर्तोरी मतदारसंघ आनी आमचो नावेली मतदारसंघ हांगा म्हाका दिसता 99% जे आसा लोकांक हेजो फायदो जातलो. आनी आमचो आमदार आमचो सत्यविजय आमचो मंडल अध्यक्ष स्वता जे आसा लोकांचे घरां वयता. जे घरांक जे आसा लोकांची लिगलायज घरां जावना तांकां फॉर्मां वाडटा आनी ती फॉर्मां जी आसा लिगलायज करून दिता. आनी ते फॉर्म दिसता आसतना ते आतां सांगलें आमदारान की बाबा ती फॉर्म दिसतना खंयची जात धर्म कांयच पळयना. ज्या मनशा कडेन आयज इंजिनियरींग ना बाबा एक इंजिनियर जाय पडटा डिझायन काडपाक लागून टॅक्स पे करूं ना. तो टॅक्स पे करून स्वताच्या पयशांनी तो आयज करून जे आसा तेंचे जे करून दिवपाचें काम हें करपाक लागला. आनी हें जें डेव्हलपमेंट जें आसा आनी म्हाका एका खात्री आसा की जें आमी म्हाका दिसता आमदाराक बसून जें आसा तितली मतां इलेक्शनां आमी फाटीं पडलेले हेजें काम आयज 8000 मतां जे आसा हेजे आमी वयर पावतले. आनी डेफिनेटली एक इतिहास जो आसा घडून हाडटले. आमी दोनूय मतदार जे आसा आमचे आमच्या आमदारा खाला सकल आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो अध्यक्ष बाब दामू नायक हेजे अध्यक्ष खाला सकल जे आसा आमी दोनूय सिटां आनी सावथ आनी नॉर्थ दोनूय जिल्ल्याचेर जे भारतीय जनता पार्टी जे आसा कॅप्चर आसतलो. एक प्रश्न जो हांवें आमदाराकय विचारलो ना आनी उमेदवाराकय विचारलो ना तो तुमकां विचारता तो म्हणल्यार जे लोकय म्हाका दिसता उमळशिकेन वाट पळयता आसतले ते म्हणजे सालसेत जर आमी म्हणत किंवा BJPचो वीक पॉयंट म्हणटात तो एसेंब्ली वेळार आसूं किंवा लोकसभे वेळार आसूं किंवा खंयच्या इलेक्शना वेळार आसूं ह्या फावटी ZP इलेक्शनाक तुमी ते कशें डिफरन्शिएट करता? आमी वीक कित्याक सांगूंक शकना म्हणल्यार आमी नावेली असलो मतदारसंघ जंय जे आसा 70% जे आसला कॅथलीक डॉमिनेटेड एरिया आसली. आयज आमी गोंयांक दाखोवन दिलें
आमचे जे आसा कार्यकर्त्याने प्रत्येक कार्यकर्त्यान जे आसा काम करून जे आसा उल्हास तुयेकर असलो आमदार जो आसा निवडून हाडलो जो ग्रासरूट वर्कर असलो आनी म्हाका दिसता हे सेम तुमी खंय वेली वचा आयज तुमी जे आसा इवन आमचे बेनॉली कॉन्स्टिट्युन्सीन जे आमचे जे आसा 2 कार्यकर्ता नासले आयज हजारांनी जे आसा कार्यकर्ता जे आयज जे आसा पार्टीक जुळलेले आसा हो एकूच संकेत आसा. थंय तुम्ही जरी तुमचो आमदार ना तरी तुम्ही म्हणटा की येता ते दीस थंय सामके पॉझिटिव्ह आसता. Definitely. कार्यकर्ता तुम्ही म्हणटात की बरे स्ट्रॅटेजी करून प्लॅनिंग करून सगळे करत आसा. आमचे कालूय जे आसा एक मंत्रीन स्टेटमेंट दिला की येणारी विधानसभेन जे आसा भारतीय जनता पार्टीचे आयज 33 न्हू आनी जे आसा 4 आमदार जे एक्स्ट्रा जावन जे 37 आमदार जे आसा 27 न्ही तर 37 म्हणटा तुम्ही. 37 येवपाची जे आसा फूल जे आशंका जे आसा म्हणून. बरें, आतां तिसरी गजाल म्हणजे यू आर ऑल्सो ए मायनॉरिटी लिडर आणि जेन्ना आज आमी जेन्ना सगळे पळय जात पात धर्माचे जेन्ना उलयतात आतांच उल्हास बाब तुयेकारान म्हणलें की एका घराक गेले तेन्ना त्या बायल मनशान कशे तरेन सांगलें 2000 आनी कितें तुमकां गजाली हांगा हायलायट करपाक जाय म्हणजे खुबश्यो गजाली आसल्यो खुबशे विशय आसतले जे आज म्हाका दिसता की झेडपी इलेक्शनाच्या निमित्तान हांगा खंय तरी हायलायट जावपाक जाय. सी मेन मुद्दो म्हणल्यार लोकांच्या मदीं जे आसा रेग्युलरायझेशन ऑफ हाऊसेस हो आयज गोंयचो जो आसा मेन मुद्दो आसा. लोकांक जे आसा जेवण सगळ्यांक जे मेळटा प्रत्येक मनीस काम करता आनी जे मनशांक भुरग्यांक जे आसा जॉब मेळना आमचो जो आमदार जो आसा हेजेर पर्सनली लक्ष घालता आनी ज्या वेळी सांगलें ताणें आयज जवळ जवळ 102 भुरगे जे आसा आमचे जे आसा नावेली मतदारसंघ जे आयज गव्हर्मेंट सर्वंट जाल्ले कडेन आसा हें कितें दाखोवन दिता हें दाखोवन दिता की आमचे भुरगे जे आयज सक्षम आसा आनी हेंचे कडेन आयज कॅपेसिटी आसा. आयज तांकां जाय म्हणटा तें घर रेग्युलरायझेशन करपाचें जी स्कीम आमची डॉक्टर प्रमोद सावंतान हाडल्या आनी हें घर पावपाचें काम आयज आमचो आमदार आमचो जिल्ला जावं आमचो अध्यक्ष जावं हे सगळे आयज आमी करपाक लागले. आमकां खात्री आसा की मुस्लीम कम्युनिटी जे सदांच सांगताले की नावेली मतदार तर खंय पूण फाटीं सरता म्हणून खंय सांगा फाटीं सरना. पर्सनल टचअप आमदाराचो आनी आमचो पर्सनल टचअप आसा. मुस्लीम मायनॉरिटी जे आसा आयज डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर सगळ्यांक विश्वास आसा. दामू नायकाचेर जे आसा सगळ्यांक विश्वास आसा आनी आमकां खात्री आसा फातोर्डा नावेली आणि आमचे जे कुर्तोरी मतदारसंघ जे आसा बेनॉली मतदारसंघ वेली मतदारसंघ जंय आयज भारतीय जनता पार्टीचे खंय आमदार ना थंय जे आसा थोडे दिसांनी जे आमदार जे आसा निवडून येतले म्हणून. आज आमी साश्ट तालुक्याक भितर आशिल्ले आनी खास करून आमी मडगांव शार तशेंच मडगांवच्या सरभोंवतणचो वाठार आज आमी भोंवन पळयलो. मडगांव हांगा जरी म्युनिसिपालिटी आसा तरी सुद्दां दक्षिण गोंयचे सगळे लोक तशेंच गोंयचे सगळे लोक हांगा मडगांव बाजाराक येतात ते नुस्तें व्हरपाक बाकीचे सगळे तरेचो बाजार करपाक आमकां दिश्टी पडटा. आमी कोलवा जिल्हा पंचायत कॉन्स्टिट्युएन्सीक गेले आमी दवर्ले जिल्हा पंचायत कॉन्स्टिट्युएन्सीक गेले थंयचे जे कोण पळय उमेदवार आसात तांचे कडेन उलयले लिडर्सा कडेन उलयले जे कोण आमकां आमदार मेळ्ळे तांचे कडेन उलयले आनी तशेंच मडगांव वाठाराकय भोंवन मडगांवच्या शाराक तशेंच फातोर्डेचो HDPDA मार्केटाक वचून आनी मडगांवच्या म्युनिसिपल मार्केटाक वचून थंयचे जे कोण दुकानदार आसात तशेंच जे कोण पळय थंय कस्टमर जे कितें व्हरपाक आयिल्ले तांचे कडेन उलोवन आमी जाणून घेतलें की जिल्हा पंचायत इलेक्शनाचेर तांचें मत कितें आसा तें. एक गजाल मात कळटा की प्रत्येक वोटर अलर्ट आसा आनी 20 तारखेक जिल्हा पंचायत इलेक्शन म्हणजे झेडपी इलेक्शनाच्या दिसाक प्रत्येक गोंयकारान मत घालपाक जाय हे प्रत्येकाक खबर आसाच आनी म्हणूनच तर आमी म्हणटात लोक कितें उलोवं लोकांनी मतदान करप हे प्रत्येक लोकांचो प्रत्येक मतदाराचो अधिकार आसा. तेन्ना तुमचो अधिकार वगडाय नाकात. 20 तारखेक मतदान करपाक विसर नाकात आनी हाकाच तर आमी म्हणटात गोवा टॉक्स विथ साईदत्त कामत कारण गोंय उलयता पळयत रावात ओनली ऑन RDX गोवा. देव बरें करूं.